जीवा गोस्वामी ತಂಗೆಲ आविर्भाव तिथी प्रकार आणि श्रीला भक्तिविनोद ठाकूराला आविर्भाव तिथी आजी आम्ही सेलिब्रेट करू वता असाची आयचे सेशन कशी असत म्हळ्यारी सुरवेरी जयराधा माधव भक्तिविनोद ठाकूर ತಂಗೆಲ भजन ಎಂತು सूर करू वता असाची त्या भजन आमगेले कृष्ण भावनामृताचे फाउंडर आचार्य जावन आशिल्ले इज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद ತಂಗೆಲ आशिल्ले भितर प्रिय आशिल्ले ते भजन त्यांनी सकट सेशन्स फुडें सुरवेरी हे भजन म्हणचे आशिल्ले वृंदावनाचे चंदाई तंतु वर्णन करता आशिल्ले श्रीला भक्तिविनोद ठाकुरांनी आणि ते सुरवेरी त्यांनी ते म्हणून तांगे लेक्चर सुरू करता आशिल्लेची आमकां ते भजन आयकतनाची भारी तृप्ती जाता ते भजन म्हणून आमगेलो आसाची श्रीमती विद्या पै त्यांनी अबुधाबी तुकून लॉग ऑन केल्लेलो आसा तांगेला तुकून फर्स्ट हे आमकां भजन आयकुया आनी आयचे सेशन मुखारसून वचया. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. उपस्थित भक्तांका पुरायोजनाक स्वागत आसा.
धन्यवाद विद्यापी माताजी सेशन इनॉग्रेट करचे आयचे महामहोत्सवांतू मुरलीधर प्रभून सांगया म्हणते आयचे वामन द्वादशीचे भक्ती विनोद ठाकुराले आणि जीव गोस्वामीले PhD हे आम्ही सेलिब्रेट करचे आसा. सो हे ग्रेट स्टार्ट जालें आणि हे भजन जय राधा माधव म्हळ्यार भक्ती विनोद ठाकूर हांणी बरयलेलें भजन तांणी रातची घर आशिल्लें तांणी गोद्रूम द्वीपार राबता आशिल्लीं ती नवद्वीपांतू आनी तांगेलें घरा नांव आशिल्लें स्वानंद सुखदा कुंज म्हूण तांगेलें घरा नांव भक्ती विनोद ठाकुरान आनी थंय पयसून तांणी तें हें भजन म्हणलेलें आनी हांतू सांगता कुंज बिहारी म्हूण देवाल उडगास कोस तशी राधा माधव. सो आतां नेक्स्ट आमी सेशन मुखार सुन व्हरया. हें सेशन जाता जाता आमी आयच्या दिवसाचें महत्व जीव गोस्वामी विशयी आणि वामन द्वादशीचे महत्व तांतू कसं कसं लेसन्स आमी शिकी येता आणि तशी भक्ती विनोद ठाकुरान स्वल्प विषय आमी एवरी भजनामध्ये उलोवया. सो हे महामहोत्सव आणि कथाचे चर्निंग ऑफ द ओशन म्हळ्यार नेक्टर आज आमी ओट्टू मेळ करया. आतां प्रार्थना करून हांव सेशन सुरू करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो हे आयचे व्हड दिवसांतू म्हळ्यार पुरा दिवस भक्ती करच्या खातीर देवाले पुरा दिवस व्हडची जाल्यार असल विशेष दिवसांतू देवाले कृपा म्हणटात पळय सेलार आसता काय म्हळ्यार कितले निमगीत ताचे कितें चेड देव दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आयच्या दिवसांतू आमी ओट्टू मेळ न्हू कसं की एक देवाल उडगास करचें व्हड व्यक्तित्व जीव गोस्वामी तसलें तांगेल गुणगान करचें हाका विशेष फल आसा खंडिताची आणि आमगेल भाग्य की ह्या प्लॅटफॉर्मा थ्रू आमी ओट्टू मेळ न्हू कसं की एक ओट्टू मेळ करता आसा ती म्हूण. सो हे कंटिन्यू करता वचच्या. भक्ती विनोद ठाकुरान म्हळ्यार एक सांगचे विशय म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू आमकां गोत आसा की देवालो अवतार आणि ते देवालो अवतार जावनूय तांणी मस्त सकट हे भक्तीचे कलियुगांत हरे कृष्ण महामंत्राचे म्हणू हे हरिनामानाची आमी भक्तींत मुखार सुरू येता आणि ते हरि कीर्तनाचे यज्ञ ते तांणी सुरू केले ना जाल्यार आमकां गोत आसा तेंचे देवाल विशय म्हळ्यार जन्मस्थान म्हळ्यार व्हड आसता केन्ना. आतां आमकां गोत आसा राम जन्मभूमी जावं कृष्णाले मथुरांतू जाल्यार चैतन्य महाप्रभूले जन्मस्थान लुप्त जावन गेलो त्या टायमार. मात थंय तांणी गोद्रूम हांगा भक्ती विनोद ठाकुरान राबचें आशिल्लें तांकाची येद्रा तें जन्मस्थान अशें म्हूण गोत आशिल्लें जाल्यार कन्फर्म करचें चैतन्य महाप्रभून तांकां दर्शन दिवचें आसा भक्ती विनोद ठाकुराक त्या जागेर. सो तसले त्या महान व्यक्तित्वाले उडगास करून आमी आयची सेशन घेवया. आजी तांगेले प्रार्थना करुया की आमी चंद कोर न्हू हे नेक्स्ट फ्यू आवर्स देवाल विशय देवाल उडगासकार न्हू चांग रुपारी एब्झॉर्ब जावन म्हळ्यार चिंतन करून आणि हे भजन कीर्तन करून आमगेलें हे सेशन जावं म्हूण देवाले प्रार्थना करून घेवया. नेक्स्ट रमण हरी प्रभू आसा ती तांणी भजन सिंग करतली गाय गौर मधुर स्वरे. ताजी नंतर डॉक्टर कामाक्षी तांणी यशोमती नंदन सिंग करता ती. सो हांव हिज ग्रेस रमण हरी प्रभू तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी भजन सांगू का म्हणून पुराय जन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐकता रमण. ऐकताच न्हू. ಈಗಲೇ श्री गुरुगा शिला प्रभुपाद आणि गौरनिताई आणि हांचे दिवसाक भक्ती विनोद ठाकूर आणि वामन देवाक आणि सकळ वैष्णव हांकांय म्हगे साष्टांग प्रणाम करून हांव म्हगे भजन सुरू करता. श्रीनाम म्हणून हरिदास भक्ती विनोद ठाकुरान बरयल्लें अति मनोहर ज्ञान आशिल्लें अत्यंत आकर्षक ज्ञान आशिल्लें एक भजन आतां. हे भजन म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದೇಜ್ जाल्यार
ಸ್ವಲ್ಪ ವರಿ एक चारी वरी अशें लगा तंतो हे सर्व वेदसार तंतु नीव हेच्చుకొని बसयलस सगळे वड उठा जसान बी असं म्हणते बी तो वड उठा नीव हेच्చుకొని बसयला म्हणके तशी अंग सर्व वेदसार अंतु निक्षेप करून दिलेलं असं भक्तिविनोद ठाकूर. गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे गृहे ताको वने ताको गृहे ताको वने ताको सदा हरि बोलू दको सदा हरि बोलू दको सुखे दुखे भूलो नको सुखे दुखे भूलो नको वदने हरि नाम कोरो रे वदने हरि नाम कोरो रे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे माया जाले बद्धा होए माया जाले बद्धा होए आछो मिचे काजलोए आछो मिचे काजलोए ये कोणाचे तना पाये ये कोणाचे तना पाये राधा माधव नाम बोलो रे राधा माधव नाम बोलो रे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे जीवन हो हिरो शेषा जीवन हो हिरो शेषा न भजिले ऋषिकेशा न भजिले ऋषिकेशा भक्ति विनोद उपदेशा भक्ति विनोद उपदेशा एक बार नाम रसे एक बार नाम रसे माँ तोरे एक बार नाम रसे माँ तोरे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे प्रसंगाने गेम का ये आस्वादन करेता अंतो गौर सुंदर प्रभु ना ये हरे कृष्ण महामंत्र भारी मधुर स्वर अंतु गायन के रस ये गृहस्थुगी सन्यासिगी कौन जलरी ये हरिनाम जप कर्तरीय सुगा सुख दुख कंचे अवस्थांतु ये हरिनाम विसरून जे तुगेले हदरांतु केदनाय ये हरिनाम पूर्ण सुगरे पुता ये माया जालांतु गुप्सून पडलस तू ये वेळारी तुगेले प्रयत्न निष्फळ जातले ये मनुष्य जन्मांतु तुका पूर्ण बोध आशिल्लो आसता कळवा ते निमित्ती आत्ता तू राधा माधव नाम जप करी रे पुता क्षणभंगुरत तुगेले जीवन इंद्रियनाथ ऋषिकेशाले भजन यद्वेळंतू केलेलं ना ते निमित्ती भक्ती विनोद ठाकूर उपदेश तुका एक वेळ पुणी हे पवित्र मधुर हरिनामामृत
पांग पोरनु ताची रुची आस्वादन करीत पुता. जय गौरांगा, जय भक्ति विनोद ठाकुर, हरिनाम कीर्तन की जय. धन्यवाद. हरे कृष्णा. और टू यू. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव महोत्सव की जय. जय. धन्यवाद हिज ग्रेस रमण हरी प्रभू. तुम्ही इतली चंद कोनू हें भजन म्हणल्यानी ताजे अर्थ सांगून दिल्लो आमकां. आमी प्रेयर करता ती तुमगेले चांग हेल्था खातीर आनी तुमगेले ब्लेसिंग्स आमकां केन्नाय आसूं का तुमगेले असोसिएशन. आनी तुमी अशी आमकां विंगड विशय आमगेले फक्त भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपारी तुमगेले असोसिएशन दिवन आमकां संघ दिवन विंगड विशय केन्नाय आमकां सांगता आसूं का तुमगेले आशिर्वादान आमी भक्तीन मुखार सुन वचचे तसो आमकां चान्स मेळचे पुरो. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. हरि बोल प्रभु. हरि बोल. थैंक यू. धन्यवाद. नेक्स्ट डॉक्टर कामाक्षी हांकां रिक्वेस्ट करता तुमगेलें भजन यशोमती नंदन तांणी सिंग करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आयक पडटा. यशोमती नंदन ब्रजवरो नागर गोकुल रंजन कान्हा. यशोमती नंदन ब्रजवरो नागर गोकुल रंजन कान्हा. गोपी परन धन मदन मनोहर गोपी परन धन मदन मनोहर कालिया दमाना निधान कालिया दमाना विधान अमल हरे राम अमिया विलासा अमल हरे राम अमिया विलासा विपिन पुरंदर नवीन नगर बोरा विपिन पुरंदर नवीन नगर बोरा बंसी बदन सुवासा बंसी बदन सुवासा ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत टस्करा गोविंद माधव नवनीत टस्करा सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यमुना तट चरा गोपी बसाना हरा यमुना तट चरा गोपी बसाना हरा रास रसिका कृपा मोया रास रसिका कृपा मोया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटबरा श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटबरा भक्ति विनोदाश्रया भक्ति विनोदाश्रया यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा
यशोमती नंदन ब्रजबरनागर गोकुल रंजन कान्हा यशोमती नंदन ब्रजबरनागर गोकुल रंजन कान्हा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण अर्पणमस्तु समस्त हरे कृष्णा. धन्यवाद डॉक्टर कामाक्षी. आणि कसं नाव ते चालणार? मीरा की मीरा. हा, धन्यवाद मीरा. अखिल चंद कोण म्हणतो भजन? थँक्यू हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ह्या मागीर भक्ती विनोद ठाकुरान तांणी बरयल्लें सॉंग्साचे गीतावळी म्हणून तांगेलें ग्रंथ आसा, तांतुलेंच हें सॉंग भजन हें मागीर पळोवं येता. हें भजन आयकतना कळूं येता की भक्ती विनोद ठाकुराल कसं एक भाव आशिल्लो म्हणून. खंडित साधारण व्यक्तित्व न्ही, ते चैतन्य महाप्रभू दोकून आयिल्ले ते गौडीय मध्य परंपराचे व्हड गुरू आशिल्ले तांणी. खंडित तांगेलो आशिर्वादान आनी तांगेले फोरसायटान म्हणल्यार एक प्रकार हें परंपरा वाडता गेलेलें आसा, तांतू कांय संशय ना. आनी तांगेले एक विशेष जावन तांगेले खातीर ते दृश्टांत कसं म्हणल्यार भक्ती विनोद ठाकूर गृहस्थ जावन आशिल्ले. जनरली आमी एक पंता पळयतात न्हू की गृहस्थ जिवनांत तूं कशें बायलन्स करचें, भक्ती करचें. गृहस्थ म्हणल्यार ना भक्ती खातीर टायम ना, बिझनस आसा, प्रोफेशन आसा, चिल्डू आसा ती, हें कशें करचें. हें नॉर्मल कोण संन्यासी ब्रह्मचारी पुरा सोण आनी बशील तांगेल खातीर ही भक्ती. आमी गृहस्थ जावन कोण आमी प्रोफेशनल्स आसा ती और गृहिणी जावन आसा ती आमी फॅमिली मध्येंत राबता ती, फॅमिली ओतून राबता ती, आमगेल सिच्युएशन मातशें कॉम्प्लिकेटेड आसना, करूं जाता आमकां. जाल्यार भक्ती विनोद ठाकुरान तांगेले एग्जाम्पलान दाखयलेलें आसा. आनी तांगेल साधारण न्ही, आमगेल कोणी कसं एक जॉब आसच्या पुरो और सर्टन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसच्या पुरो जाल्यार तांणी व्हड लेवलार मॅजिस्ट्रेट जावन काम करता आशिल्लीं. आनी तांगेले कार्य कौशलता म्हणल्यार तांगेले सर्विसाचें तांगेलें काम करचें एक इतलें एक कौशल्य आशिल्लीं तांगेले त्या कामांतू, मॅजिस्ट्रेटा कामांतू. आनी अशी त्या टायमार सांगता आशिल्लीं की म्हळ्यार त्या टायमार पुरा मॅजिस्ट्रेट ब्रिटीश जन आशिल्लीं, चेडाव जन, इंडियन जून आशिल्लीं ती. जाल्यार तांगेलें अशी एग्जाम्पल सांगली की 100 ब्रिटीश जन मेळून कितले केस सॉल्व करतात पळय, भक्ती विनोद ठाकूर एकलो केस सॉल्व करता गे, तितलें म्हणटा तांगेलें कार्यकौशलता आशिल्लें. आमकां गितेंतूय भगवत गितेंतूय पळय येता कृष्णान अर्जुना हें सांगनी की तूं भक्ती करता म्हळ्यार तुगेलें काम आनी सोडूं, खाली भक्ती करी, नामस्मरण करी, तुगेलें काम आनी पुरा गिव अप करी, तुगेलें फॅमिली टुवर्ड्स कसं रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता गिव अप करी ना, खंडित सांगनी तांणी. इनफॅक्ट आमी पळोवं येता की भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करतरी अर्जुना कळटा की कसं करचें आशिल्लें, हांव कर्तव्य करूं काच म्हणून. जाल्यार एक डिफरन्स मात आसता की ताणें कसं करचें तें कृष्णार्पण कोर न्हू, तें देवान सांगिल्लें लेकार कोरका म्हूण तें एक तागेली भावना आसता. ताकाच हाका कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणचें आमी, इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. म्हळ्यार कसं आमी कार्य करता ती तातूंत कशी देवा विशीं उडगास करचें आनी देवाल कशी पुरा स्थितीन तूं आमी देवा लोट कनेक्शन कशी दवरचें म्हूण प्रभुपाद स्वाम्यान ही संस्था क्रिएट केलेली. आनी ताजेचे फलस्वरुपान आतां आमी ताजें स्त्रोत जावन ताजें प्रेरणान हें प्लॅटफॉर्म क्रिएट जाल्लें आसा. राधाकृष्ण प्रभू स्पेशली मुरलीधर चरण प्रभू आनी हें प्लॅटफॉर्म क्रिएट करचें तांणी मस्त तांगेले एक इच्छा प्रमाणारी आमी मस्त सकयल कोण आमची गेल बांधव आसा आमी ओट्टू मेळून हें भक्तींत कनेक्ट जावका म्हूण सांगिल्लें. सो भक्ती विनोद ठाकुरान आमी पळयलें म्हणटा तांगेले नवद्वीपांतू तांगेले
आशिल्लें राबचें आनी तांणी एक पंत सांगतात की म्हाका काम आसता आनी म्हाका येवचें जायना म्हूण. ते ब्रिटिशर्स कोण आशिल्ले पळय तांगेले त्या टायमार कोण एडमिनिस्ट्रेशनान तशीं पळय तांकां कळटा की हांनी करचें काम 100 जणांनी मेळून करूं जायना, तसं नाही कोणी व्यवस्था करता म्हणून. सो त्या टायमार तांकां घडकड दोकून त्या कोर्टा येवच 3 घंटे येवचे लागता तशें की 3 घंटे आपास घडकड वचचें जाता तशें. ताका भक्ती विनोद ठाकूर सांगतात की 6 घंटे म्हाका ट्रॅव्हल करचें आनी जायना म्हाका आतां म्हळ्यार घडकडे आसूं का आनी म्हाका मेगेल कसं की आसा एक मनान तूं तें कंटिन्यू करूं का म्हणून. जाल्यार ब्रिटिशर्स तांकां रिक्वेस्ट करतात की मेन तुमगेलो प्रॉब्लेम कसं नाही ट्रॅव्हलिंग प्रॉब्लेम न्हू. त्या टायमार इमॅजिन करूं आमी ब्रिटिशर्स एक रेल्वे लायन घालता ती कोर्टा दोकून तांगेल घडकडते आनी तांणी मात ते ट्रेनार बसून वचचे कोर्टाल्या वचचें घडकड वचचें. म्हळ्यार तांकां ब्रिटिशर्सांक कळटा की ते रेल्वे लायनांत कितले खर्च जाता पळय ताजे की ना कितले की चड दुड्डू आमकां मेळटलो भक्ती विनोद ठाकूर कसं केस सॉल्व करता ती म्हणून. सो त्या टायमार कसं म्हणल्यार एक गौरवा विषय की कोणाले एक रेकग्निशन म्हणतात पळय खंयचे एक ऑर्गनायझेशनां काम करतना आमकां चांग काम केलें त्या ऑर्गनायझेशन रेकग्निशन दिता हाजे की ना होड कसं रेकग्निशन साध्य आसकी की एडमिनिस्ट्रेशन तुमगेल घरा दोकून तुमगेल ऑफिस ते तुमगेल खातीर रेल्वे लायन बांदून दिता की तूं या काम सोड नाका रेल्वे लायन बांदून दिता तुका म्हणून. सो भक्ती विनोद ठाकूरान आमी एक सान एक पळयता तांगेल मेन तर तांणी भक्तीन कसं केलें आसा परंपरेंतू जाल्यार एक सान विशय पळयता हाजेन तांगेलें महान व्यक्तित्वाचें आमकां संक्षिप्त रुपार कळटा की तांणी कशी आशिल्लीं ती म्हणून. तो असलें भक्ती विनोद ठाकूरान आविर्भाव महोत्सवा दिवसू आमी आमगेलें कार्यक्रम मुखार शिवया. कोण आतां भक्तजन जॉइन जाल्लीं तुमकां पुराजन दंडवत प्रणाम करून तुमकां पुराजन स्वागत करता. आतां कृष्ण किरण पडियार प्रभुजी आनी नेक्स्ट आमकां मम मन मंदिरे हें भजन आमकां सांगता आसत. हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्ण प्रभू ऐकू पडतं? वाय क्लियर ऐकू पडतं. हरे मम मन मंदिरे रहनिषि कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रहनिषि कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी भक्ति प्रीति मालचंदन भक्ति प्रीति मालचंदन तुम्ही यो है नियो चितानंदन तुम्ही यो है नियो चितानंदन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी जीवन मरण तव पूजनी देवा जीवन मरण तव पूजनी देवा सुंदर है मनहारे सुंदर है मनहारी श्री कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रहनिषि कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी यशोनंद कुमार नंद कुमार यशोनंद कुमार नंद कुमार
अबे प्रेम प्रदीपे आरती तोमा प्रेम प्रदीपे आरती तोमा दक्षिणा मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी नयन जमुना जरे आनीवान नयन जमुना जरे आनीवान तुम्हारा विरह गिरनारी तुम्हारे विरह गिरनारी नयना जमुने जरे आनीवान तुम्हारा विरह गिरनारी श्री कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी वंदना गणे तव बाजुक जीवना वंदना तव तनव बाजुक जीवना वंदना गणे तव बाजुक जीवना कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रहनिधि कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रहनिधि कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम संकीर्तन की जय हरिनाम संकीर्तन की जय. धन्यवाद किरण पेडियार प्रभूजी. सुंदर. यावे इतले चंद भजन यावे भक्ती विनोद ठाकुरानं बरयलेलें. आज हे भजन येन तो भाव पडल्यारी कळटा की कोण बरयलें पण तांगे हृदयांत कसं नाशिल्लें म्हणून. तांणी कशी सांगतात पळय की जीवन मरण तव तव पूजा निवेदन म्हणून. म्हळ्यार खंयचेय सिच्युएशनांत तूं म्हाका देवा तुगेलो उडगास येवका म्हणून. म्हळ्यार हे व्हड महान भक्त कशी आसा ती म्हूण तांगेलें भजन तांणी तें बरयलां पळय ताजेन कळटा आमगेलें तांगेलें व्यक्तित्व. आनी आमकां डायरेक्ट असोसिएशन मेळनाचें पुरो म्हळ्यार प्रत्यक्ष जावन न्हू जाल्यार तांणी बरयलेले ग्रंथ तांणी बरयलेलें भजन आमी केन्ना आयकता ती केन्ना आमी सांगता ती तेन्ना आमकां असल महान व्यक्तित्वा वटू एक कनेक्शन जाता संग मेळटा आनी तांगेले आशीर्वाद प्राप्त जावचे तसले आमी पात्र जावचे साध्य आसा. सो असल तांगेले आयचे आविर्भाव दिवसांत आमी तांगेलें भजन म्हणटा आसा ती खंडिताची आमी भक्ती विनोद ठाकुराक प्रार्थना करता की आयच्या दिवसांत तांणी आमकां विशेष तांगेले एक आशीर्वाद दिवन आमी भक्तीन तूं मुखार सून वचत आसले आमकां भाग्य मेळटा म्हूण आमी प्रार्थना करून घेवं येता.
श्री कृष्ण मुरारी तांणी सांगला म्हूण देवाल्या प्रार्थना करून घेवत. आनी भक्ती विनोद ठाकूर म्हळ्यार अशी आशिल्ली तांणी की खाली 8 घंटे न्हिदत आशिल्ली तांणी 8 o'clock to 10:30 त्या प्रकारांनी बाकी पुरा टाइम तांगेले डायरी आसत आनी कशें तांगे लायफ लीड करता आशिल्ली म्हणून. सो आमी पळोवं येता की तांणी इन एवरी वे तांणी एक आमगे खातीर एक एग्जाम्पल दिलेलें आसा. सक्सेसफुल प्रोफेशनल जावन आसा ती तांणी तांगेले फॅमिली वय आशिल्ली व्हड आनी तांणी देवाले कसन मागून घेतिलें की म्हाका देवा एक असल एक सुपुत्र जावका कोण हे सगळ्यांची भुमेरी भक्ती प्रचार करतलो आनी तुगेलो आशीर्वाद जावका म्हूण तांणी बिमला देवीले ते मागून घेवचें आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा. तशी तांगेलो तो सुपुत्र जालोलो मुखार सुनू भक्ती सिद्धांत सरस्वती म्हूण. तांकां सिंह गुरू म्हणटा ती. म्हळ्यार तांणी बरयलें तें बुक्स तांणी ऑर्गनायज केलें गवडीय मठांत कशी एक प्रकारारी. आनी तांगेले शिष्य शीला प्रभुपाद कोणी इस्कॉन संस्थापन केलें. सो आमी पळय येता भक्ती विनोद ठाकूराले विशेष जाय आसा की तांगेले एक कृपा दृष्टी निमित्ताची हे भक्ती प्रचार जाल्लो आसा. आनी आयचे इस्कॉन मुवमेंट खंयचे वर्ल्डाच कितले सकट कंट्रीजान थाउजंड्स ऑफ सेंटर्स जावन आसा. आमी पळय येता ताचें एक डायरेक्ट कनेक्शन आसा भक्ती विनोद ठाकूरालें की तांगेले एक आशिर्वादान ते जाल्लें म्हूण. सो मुखार सुनवच्चेक आतां हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी आनी तांणी एक भजन प्रस्तुत करता आसा ती. सो हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ऑडिबल असना प्रभु? वय क्लियरली ऑडिबल आसा क्लियरली आसा. नादिया 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 गोद में नित्यानंद माझा पतियाचे नाम हटाजी मेरा कारण. नादिया 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 गोद में नित्यानंद माझा पतियाचे नाम हटाजी मेरा कारण. श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है पतियाचे नाम हटाजी मेरा कारण. पतियाचे नाम हटाजी मेरा कारण. नादिया 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 गोद में नित्यानंद महाजन पतियाचे नाम हटाजी मेरा कारण. नादिया 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 गोद में नित्यानंद महाजन पतियाचे नाम हटाजी मेरा कारण. अपराध शून्य होइलो कृष्ण नाम अपराध शून्य होइलो कृष्ण नाम. कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण दान प्राण. कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण दान प्राण. नादिया 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 गोद में नित्यानंद महाजन पतियाचे नाम हटाजी मेरा कारण. श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है पतियाचे नाम हटाजी मेरा कारण. पतियाचे नाम हटाजी मेरा कारण. प्रभु रान्याया भाई मांगिए भिक्षा. प्रभु रान्याया भाई मांगिए भिक्षा. बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा. बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा. नादिया 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 गोद में नित्यानंद महाजन पतियाचे नाम हटाजी मेरा कारण. अपराध शून्य होइलो कृष्ण नाम अपराध शून्य होइलो कृष्ण नाम. कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण दान प्राण.
कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धनपाल नदिया 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 गोद में नित्यानंद महाजनपति अच्छे नाम जीवन कारण नदिया 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 गोद में नित्यानंद महागणपति अच्छे नाम जीवन कारण कृष्ण संसार करो सारा अनाचार कृष्ण संसार करो छाड़े अनाचार जीवे तो कृष्ण नाम सर्वधर्म सार जीवे तो कृष्ण नाम सर्वधर्म सार नदिया 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 गोद में नित्यानंद महागणपति अच्छे नाम जीवन कारण नदिया 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 गोद में नित्यानंद महागणपति अच्छे नाम जीवन कारण श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है पति अच्छे नाम जीवन कारण पति अच्छे नाम जीवन कारण नदिया 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 गोद में नित्यानंद महागणपति अच्छे नाम जीवन कारण नदिया गोद में नित्यानंद महागणपति अच्छे नाम जीवन कारण नदिया गोद में नित्यानंद महागणपति अच्छे नाम जीवन कारण श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है पति अच्छे नाम जीवन कारण पति अच्छे नाम जीवन कारण प्रभु राजय भाई मांगिए भिक्षा प्रभु राजय भाई मांगिए भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा नदिया 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 गोद में नित्यानंद महागणपति अच्छे नाम जीवन कारण अपराध शून्य होय लव कृष्ण नाम अपराध शून्य होय लव कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धनपाल कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धनपाल नदिया गोद में नित्यानंद महागणपति अच्छे नाम जीवन कारण नदिया गोद में नित्यानंद महागणपति अच्छे नाम जीवन कारण कृष्ण पिता कृष्ण धनपाल नदिया गोद में नित्यानंद महागणपति अच्छे नाम जीवन कारण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नदिया नदिया गोद में नित्यानंद महागणपति रखे नाम जीवन कारण नदिया 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 गोद में नित्यानंद महागणपति रखे नाम जीवन कारण नदिया 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 गोद में नित्यानंद महाजन कलियचे नाम जीवन कारण। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. धन्यवाद तक्ष. कितले चंद कोण म्हणले भजन, भारी भक्तीन चंद कोण म्हणला. धन्यवाद. आणि ह्या सगळे आता ह्या भजन संध्याचे कार्यक्रम चलता आसा, इतलेच्यान पुराजन भक्तजन भाग घेता आसती. हरगवेश रेवती प्रिया माताजी हांनी कोऑर्डिनेट केलेलें. तांणी पुराजना पर्सनली कॉन्टॅक्ट करून कोण खंयची भजन सिंग करता ते फुल लिस्ट करून तो आतां आमी हें पळयता आसा. आयचे कार्यक्रम आयोजन विंगड विंगड भक्तजन येवन तांगेलें समर्पण करता आसता ती भजनेचें. हें पुरा कोऑर्डिनेट करचें पुरा एफर्ट रेवती प्रिया माताजी आनी सिंगल हँडेडली बॅकग्रावंडान तूं हें पुरो ऑर्गनायज करून लिस्ट करून ताजें फुल एक्सेल आनी करून म्हाका पेटयलां आसा. तांणी केलेलें एक्सेल पळोवन हांव रीड आउट करता आसा पुरो कोण कोण पार्टिसिपेट करता आसत. सो धन्यवाद रेवती प्रिया माताजी हें एक्सलंट सर्विसा खातीर. हाजे निमित्त आमकां पुरा जनांक भाग घेवचे एक सहयोग जालो. सो हें आयची भजन संध्या म्हळ्यार हें भजन संध्या आनी कथा हें ओट्टू मिक्स जावन आसा ती. सो रियली इट्स अ बोनेन्जा टुडे आजी. म्हळ्यार देवाल विशीं आयकुचें भजन म्हणचें तें कितलें चंद भजन आशिल्लें. हें गितावळी दोकोनूची भक्ती विनोद ठाकुरान बरयलेलें आनी तातूंत त्या भजनेन तांणी कशें सांगचें आसा पळय. दोन विशय उडगास दवरया ती म्हणून. जीव दोया कृष्ण नाम सर्व धर्मसार म्हळ्यार देवाल नामस्मरण करया ती सर्व धर्मसार. भक्ती विनोद ठाकूर तांगेले एक्सपिरियन्स सांगता आसता ती. आनी विंगड आनी देवाल नामस्मरण करता कसं करका जीवे दोया. विंगड जनाकय सांगू का की तुमी नामस्मरण करका म्हणून. कसं चांग विशय असल्यार आमगेल्याक मात दवरून घेवच न्ही. आमगेले प्रितीच कोण जन आसता ती तांकांय दिवका तें. तशींची सर्व धर्मसार म्हळ्यार आमी हें कृष्णाक नामस्मरण करचें आनी आमगेल्यांची बांधवांक हें मेसेज स्प्रेड करचें. जाल तितली जनान हे भक्तीन तूं भाग घेतल्यार तो व्हड विशय आनी हें भारी एक चांग कार्य आयचे कलियुगान तूं केन्ना इतले सकयल कश्ट आसतानाय आमी पुराजन ह्या एक प्लॅटफॉर्मार मेळ न्हू. कितले टायम जाता ताजेर एक अटॅच जावन आनी तूं एक भक्तीचें हें प्रभुपाद स्वाम्यान केलेलें हें भक्तीचे प्रोसेसान तूं आमी भाग घेवया. सो आतां नेक्स्ट प्रोग्राम एक्चुअली भोग आरती आसा. राधाकुंड प्रभू तांणी येतलीं सिंग करच्याक. सो आमकां तांगेलें दर्शन जातलें आनी तांगेल्यांची मुखार विंदान आज भोग आरती आयकूच आसतलें. भाग्य आसा आमकां पुराजन. मात तें दोळटें आमी जीव गोस्वामी विशय आज आमी तांगेले विशय आनी तांगेले गुणगान करुया. म्हळ्यार आज एक भारी व्हड विशय जीव गोस्वामी म्हळ्यार तांगेले विशय मस्त जना गोतना. मात जीव गोस्वामी म्हळ्यार कोण म्हळ्यार आमकां कोत आसा. लास्ट तुमी रेग्युलरली प्रोग्राम्स पुरो अटेंड करता जाल्यार तुमी खंडीत रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी विशय आयकून आसचे पुरो. की रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तांणी सारस्वत ब्राह्मण परिवाराचे आशिल्लीं ती. तांगेले पूर्वज कर्नाटका देखून वचून बंगालान सेटल जालेलीं आनी थंय बंगाला सेटल जावन रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामीन तांणी त्या टायमार प्रायम मिनिस्टर आनी फायनान्स मिनिस्टर जावन आशिल्लीं ती बंगाल साम्राज्याचे नवाब हुसेन शालांत. आनी तांणी इतलें म्हळ्यार एक रिच परिवार म्हळ्यार ऐश्वर्य पुरा नमुने ऐश्वर्य आशिल्लें तांगेलें जिवनांत. जाल्यार तांणी गोत्तस की तांणी एक टायमार तांकां कळटा की तांगेलें एक जिवनांत तांणी ते चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार कृष्णूची स्वयं अवतार घेवन आयिल्लो आसा भक्ती कशी करचें म्हणून.
भगवद्गीतेन सांगितलं देवानं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज म्हणून. देवान सांगितलं असं की पुरा करी चला प्रॅक्टिकली कश करचे. देवान सांगील वय सर्व धर्मान परित्यज्य त्या प्रॅक्टिकली कशी करचे खातीर म्हणून दाखोवचे खातीर चैतन्य महाप्रभू अवतार येईल. आणि चैतन्य महाप्रभून अवतार घेतील तेतना तांगेल कोण ते नित्य सिद्ध तांगेल भक्त असत पण त्यांनी ओट्टोयली ती. आणि तसल ते एक नित्य सिद्ध भक्तान तुले परिवार या सारस्वत ब्राह्मण परिवारादकून आशिल्ली त्यांनी रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी. आणि रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामीने तांगेल एक भाव आशिल्लो वल्लभ भट्ट म्हणून. रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अमर भट्ट आणि संतोष भट्ट म्हणून. तांगेल नाव मुखारी राम केलीन तू चैतन्य महाप्रभू तांक भेटता ती त्यातनं तांक ते नाव रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी म्हणून चैतन्य महाप्रभून देवानं तांक दिवचे. आणि तांगेल एक भाव आशिल्लो वल्लभ भट्ट तांक अनुपम मल्लिक म्हणून मागीर नाव आशिल्लें. तांगेल पूतू जीव गोस्वामी. सो तशें आमी पळयता कशें एक महान परिवारांत तांणी जन्म घेतिल्लें. महान सारस्वत परिवारांतूय जन्म घेतिल्लो तांणी. आणि आमी पळयता कशी तांणी भक्तीन मुखारसून गेली म्हणून. आणि सांज चल्ड असतानाची जीव गोस्वामी म्हळ्यार आमी पळयता की तांगेलें जन्म जाल्लो 1511 1511 इयरांत जाल्लेलो तांगेलो जन्म. आणि तुम्ही ते सनातन गोस्वामीले ते सेशनान तुम्ही आयकून अशें पुरो और तुम्ही आयकली ती की त्यांनी राम केली तू चैतन्य महाप्रभू वृंदावन वच्चे वाटेर एक पंता सुरे बंगाला येतात त्यांनी राम केली तू त्यांना राम केली तू दर्शन घेवच्या खातीर तांगेलें रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभूक भेटूक वतात तांगेले आशीर्वाद घेवच्या. तेन्ना तिन्ही भाव ओट्टू मेळून वता ती. तेन्ना चैतन्य महाप्रभूले दर्शन घेवन तांगे बलबडी तांगे देवाळा उद्द आयतक्यांनी साष्टांग नमस्कार घालून चैतन्य महाप्रभू चरण स्वीकार करता ती म्हूण आसा ती रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी. ह्या पुरा जगतान पळय जीव गोस्वामी 3 वर्सां चेडू तागेले अम्माल पायार बसून पळयता आसके ह्या पुरा तागेले मानताना कशी हे चैतन्य महाप्रभू शरण येवन तांणी कशी एक देवाल भक्ती करता ती म्हूण. सो हातूंय आमी एक लेसन पळयता की सांज चेडू म्हळ्यार आमी एक पंत पॅरेंटिंगाचे एक व्हड विशय असता की सांज चेडू म्हळ्यार कशी एफेक्ट जाता ती. मात हातूं पळयता एक दृश्टांतार आमी पळयता की कशी तांगेल घडकडे ते एक वातावरण आशिल्लें जीव गोस्वामीलें की सांज दोकोनूच तांणी पळयलां तांगेले आनू मानथू पुरा देवाल पूज करता आसा ती देवा नामस्मरण करता आसा ती. सो तांगेल मना वय ते परिणाम आयिल्ले ते खंडिताचे. सो तांगेले चैतन्य महाप्रभूले दर्शन घेतलां तांणी कितले 3-4 वर्स आसतना. हे मे बी तांणी बॉर्न जालें 1511 आणि चैतन्य महाप्रभू दर्शन घेतलें तांणी 1514. आता पळयता की चैतन्य महाप्रभू आणि 3 वर्स ह्या भूमी 30 वर्स ह्या भूमीर आशिल्ली ती अबाउट 1534 ते जाल्यार नेक्स्ट 30 इयर्सांत तांकां साक्षात दर्शन घेवचें तांकां मेळना जाल्यार तांणी तांगेलें कार्य करता आसत. सो हें कसन नेबा हांगा गेलें आनी जीव गोस्वामीन कसन केल्लें तांगेलें कसन तांगेले लिलेन तांणी कसन कोण दाखयलें कसन स्थापन कोण दाखयलें तांणी आमी एक नेक्स्ट 15-20 मिनिट्सां खातीर संक्षिप्त रुपान आयकुया. सो आतां आमी तुमी चैतन्य चरितामृत म्हणून कविराज गोस्वामीन बरयल्लें ग्रंथ आयकलें आसचें पुरो जाल्यार आमकां गोत आसा तातूंत जीव गोस्वामी तेन्ना थंय आशिल्ली ती कविराज गोस्वामी ओट्टूची चैतन्य चरिता जाल्यार तांगेले विशय चेड उरलो आयकना तातूंत. कसलें की तांणी भार एक नम्र जावन आशिल्ली तें तांगेलें एक गूण आशिल्लें तांगेले विशय तांकां कोणाक कळका म्हणून तांगेले मनांत नाशिल्लें. सो तसलें तें एक नेचर आसा ती. आनी तांकां 5 वर्सांचे आसतनाची तांगेले बापूसू तांगेले देहांत जाल्लें आनी देवाले पावली ती. सो एक कश्ट आशिल्लें तांकां त्या टायमारीची. आनी त्या समयारीची तुमी पळयता की रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामीन तांगेलें तें पद कसन आशिल्लें पळय गव्हर्मेंटांत फायनान्स मिनिस्टर रेव्हेन्यू मिनिस्टर जावन ते तांणी सोडून एक प्रकारारी वृंदावना चमकली चैतन्य महाप्रभूले तांगेले मनांत कसन आशिल्लें तें मिशन फॉलो करचें. सो तुमी पळयता की जीव गोस्वामी सान आसतना चेडू आसतनाची कसन की एक फॅमिलीन तूं मस्तकट चेंजीस जाता आनी तांणी सान 5 वर्सां बालक आसतनाची हें पुरा पळयता ती की तांगेले बापसूल देहांत जाल्लें तांगेले 2 जन मानत आशिल्लीं प्रिय जावन आशिल्लीं मानतू रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी तांणी तांगेले ते गव्हर्मेंट पोजिशन सोडून वृंदावना वता ती तांगेले चैतन्य महाप्रभूले
हें फॉलो करचें सो सडनली तांगेले त्या फॅमिलींत मस्त अशी न्ही की तांणी तांगेले दुड्ड ना तशें कांय ना तशी कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लें जाल्यार तुमी पळयता सडनली तांणी एक गव्हर्मेंट मिनिस्टरा लेवल देखून एक आतां नॉर्मल फॅमिली जाली सो ह्या पुरा फेज आसा पळय जीव गोस्वामीन सांज चेडूं आसतना पळयना आनी तांगेले विशय बरयताना सांगिल्लो आसा तांगेले विशय नरहरी चक्रवर्ती ठाकुरान भक्ती रत्नाकर म्हूण पुस्तक बरयलेलें आसा तांतूं जीव गोस्वामीन कसं कसं केलें ना म्हणून आमी तांतूं देखून पळयत एक विशय म्हळ्यार तांणी जीव गोस्वामी विशय सांगताना सांगिल्लें की बुद्धी वैराग्य आनी भक्ती हो तिन्नी विशय तांकां 5-6 वर्सांचें आयुर आसतना तांकां पुरा कळलेलें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा 5-6 वर्सांचें आसतना नॉर्मली कशें नासता चेडूं म्हळ्यार खेळचें अंतू तंतू कसं पूण एक करचें तांगेलें मन आसता चेडूं म्हळ्यार 5-6 वर्साचें जाल्यार जीव गोस्वामी अशी आशिल्ली ती की 5 वर्साच्या आयुरेची तांगेलें सान एक बलराम आनी कृष्णालें विग्रह आशिल्लें घडकडे सगळो दिवस ताची पूजा करची खंय आनी केन्नाची जीव गोस्वामी लावसून तांकां भागवतम विंगड पुरा ही काणी देवाल विशय सांगता शिके आनी तांकां सान दोकून एक रुची के देवाल विशय आयकुचें तांकां विंगड कसं सांगल्यार तांणी थंय बैसनात के कुडले वतात के आनी देवाल येद्रा कसं की एक नामस्मरण करचें एक भजन म्हणचें आनी कसं की एक भोगा करून ते तांगेले कृष्ण बलरामा दिवचे येद्रा बैसून सान दोकून ते जीव गोस्वामी पुरा तांगेलें व्यक्तित्व आमी पळयत आनी 5-6 वर्साचे आसतना म्हळ्यार हांव ताका जीव गोस्वामी हांकां भागवतमा विशय सांगता पळय ताणी 5 वर्सांनी अशी एक प्रकार स्कॉलरली क्वेश्चन्स निमगीत आशिल्ले के म्हळ्यार साधारण एक 5-6 वर्साचे बालक असल्यार कसन तुमी एक्सपेक्ट करूं येता कसन निमगीतल काणी असल्यार हाजे नंतर कसन जालें ना मात 5-6 वर्सां आयुरीची तांणी सिद्धांत कसं हें भक्ती हें श्लोका मिनींग कसं आम्माक अशी पुरा निमगीत आशिल्ली ती आनी ह्या प्रकारार तांकां गुरुकुलांत तांणी वता ती आनी गुरुकुला जलसिताकाची तांकां पुरा तांगेले कोण गुरू आसता ती तांकां कळटा की जीव गोस्वामी कोणी साधारण न्ही देवाल्या अंश तांणी म्हूण कसं जालें की 10 वर्स भितरी ते कसं शास्त्र व्याकरण पुरा आसता पळय 10 वर्सांनी तांणी पुरा शिकून काडटात ते आनी अशी क्वेश्चन निमगीता ती की तांणी कोण शिकयतात पळय टिचर तांकां ते आन्सर गोतना के आनी तांणी मागीर ते आन्सर सॉल्व करून दाखयत आशिल्ले के अशें पुरो म्हूण आनी मागीर तांगेले टिचर्स दिसता आशिल्ले की हा वय तूं सांगिल्लें समजी म्हाका कळ्ळी हें कशी म्हूण तूं एक्सप्लेन केलें सुद्दां म्हाका कळ्ळें म्हूण म्हळ्यार 10 वर्साचे प्रायरी तांणी कशी स्कॉलर जावन आशिल्ली जीव गोस्वामी आमी पळयत मुखार सुनूय तांणी अशी जाता ती की तांकां केन्नाची इवन तांगेली गुरुकुला दोकून आयली सिताकाची देवाल विशय आयकुचें भागवतम आयकुचें टिचर्सांक ब्राह्मणालें आयकुचें पुरा आनी पुरा जनाक तांगेले एरियांत कोण राबता आशिल्ले पण पुरा जनाक कळटगे म्हळ्यार जीव गोस्वामीले उल्लोका जाल्यार कसं कृष्णाल विशय उलयल्यार म्हाका ताका इंट्रस्ट आसा म्हणून विंगड कसं उलयल्यार तो कुडले थंय दोकून उठून वतलो म्हणून म्हळ्यार तशी तांगेले एक रेप्युटेशन सान प्रायर दोकून जाता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी एक पंत अशी एक देवा लील आसा गेल्या जीव गोस्वामीलांतू ते 9-10 वर्सां प्रायरीची तांकां रात्री स्वप्नांतू चैतन्य महाप्रभू येता ती म्हणून सांगिल्लें आसा स्वप्नांतूची तांणी देवाल विशय उडगास कोरून थंय न्यायार पळोवन म्हणटात पळय मडसान घालतना कशें पळय हेकड तेकड रोल जातात ग्राउंडारी तशी ते देवाल विशय उडगास कोरून तांणी ते न्यायालारी रोल जाता आशिल्ली के म्हळ्यार घुंवता आशिल्ली के म्हळ्यार तितले मटा तांकां एक भावना तांणी मग्न जावन आशिल्ली ती तेन्ना सुरे जीव गोस्वामीक कृष्ण आनी बलरामाल दर्शन जाता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी ते कृष्ण आनी बलराम आशिल्लीं ती तांणीची चैतन्य महाप्रभू आनी नित्यानंद महाप्रभू जावन तांकां दर्शन दिता ती म्हणून सांगिल्लें आसा आनी तांणी ते अशी न्यायालारी आशिल्ली तेन्ना चैतन्य महाप्रभू तांगेले चरण तांगेले माथ्यार दवरता ती जीव गोस्वामी चरडारी आनी आशीर्वाद दिता ती म्हणून असल ती घटन जालेली आसा आनी अशी न्हय ते सांज चारडाक चैतन्य महाप्रभू कोण धरतके आनी पोटोवन धरतके जीव गोस्वामीक आनी पोटोवन धरून नित्यानंद महाप्रभूला दितके पळय चारडाक जीव गोस्वामीक म्हळ्यार तांगेले तसल एक प्रकारार तांकां दर्शन जालेलें आसा म्हूण देवालें आनी नित्यानंद महाप्रभू कोण बलरामाले अवतार तांणी वय तांगेले चरण जीव गोस्वामी स्पर्श करून तांकां धन्य कोण दिता ती आनी तांकांय आशीर्वाद दिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो हें 10 वर्सांची प्रायरीची हें अद्भुत
अद्भुत जावन अशी घटन जाता आणि आम्ही पळय येता की ह्या स्थितीरी तांणी तांगेला बोध चुकल्या म्हणके जावन हे श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य म्हूण तांणी रोवन रोवन तांगे दोग जनाल दर्शन घेता ती म्हूण सांगता ती आणि आपास अशी रडता असताना भक्तिमयी जावन रडता असताना नित्यानंद महाप्रभू आपास तो जीव गोस्वामी म्हळ्यार 9-10 वर्सां चेडूं न्हू आपास ताका उकोल धरतके आणि सांगतके कांय भिवका म्हूण ना चैतन्य महाप्रभूची तो कृष्णाला अवतार जावन आयिल्लो तागेलो आश्रय घेतल्यार तुका जिवनांत कसन जावका ते खंडिता मेळटलें म्हणून जाता म्हूण सांगिल्लें आसा त्या प्रकारान जीव गोस्वामीक सान प्रायरी दर्शन जालें देवालें आणि मुखार सून मागीर केन्ना आतां तांणी रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी विशय म्हळ्यार तांगेल मानतूच तांणी दोग जन तांगेल विशय आयकता आसतात ते म्हळ्यार तांणी अशी केलें तशी केलें म्हळ्यार फुडें म्हणके अशी न्ही की व्हॉट्सएपार कुडले कळटा कसन जाता म्हणून थोडे हगूर हगूर न्यूज हेकड तेकड देखून तांकां कळत आशिल्लें की तांगेल मानतू रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी वृंदावनांत तांणी अशी केलें तांणी तांगेल लीला विशय तांकां आयक पडटा आशिल्लें ते म्हळ्यार गांवतुल्यांक आनी 16-17 वर्सांतू तांणी निश्चय करतात की आतां हांव वृंदावना वता म्हूण आनी म्हाका आपास येवच नाका हांव वृंदावनाक वता म्हणून तशी म्हूण तांणी एक निश्चय करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांणी तांगेलें एक प्रकारारी हे निश्चय घेवन वृंदावना वता ती आनी आमी मुखारसून पळय येता की तांगेल निमित्ताची आज आमी तें वृंदावन कशें पळयतात पळय ते जीव गोस्वामीन त्या टायमार डेव्हलप केलेलें म्हूण सांगिल्लें आसा केन्ना एक एग्जाम्पल दिवचें म्हळ्यार आमी एक प्रायवेट लेवलार आमी भक्ती प्रॅक्टीस करता ती ताका अनुशासन म्हूण येता की आमी कशें की जप करता ती कशें की देवाल विशय आयकुचें जाल्यार आमी केन्ना एक अशी अरेंजमेंट करता ती की आमगेल प्रायवेट लेवलार मात न्ही मस्त अन्य सकट जन तांतूं भाग घेव येता ते अनुशासन आशिल्लें तें प्रशासन जाता म्हळ्यार ते अरेंजमेंट्स अशी जाता की प्रायवेट लेवलार न्ही मस्त जनान ओट्टू मेळून भक्ती करूं येता म्हणून सो त्या एक कॅपॅसिटी आशिल्ली जीव गोस्वामी लागीं अनुशासन तर तांगेल स्ट्रॉंग आशिल्ल्यांची जाल्यार तांगेल तें प्रशासन करचें तें कार्यकौशलता आशिल्लें तांगेलें आनी तांणी मुखारसून तें त्या प्रकारार देवस्थान बांदून घाललें सिस्टम केल्लें आनी तांगेल पुरो केल्लें खंयच्या प्रकारार तें देवालें कृष्णालें तें विशय आनीकय ताचे प्रचार जावचे खातीर जाल्लें तें आमी जीव गोस्वामी निमित्त म्हूण सांगिता सो तांणी अशी मुखारसून वृंदावना वची पशी फुडें तांणी नवद्वीपा वता ती रामकेली देखून आनी थंय श्रीवास आंगनाक नित्यानंद महाप्रभू दर्शन जाता तांकां फूड तांणी स्वप्नांत येवन तांकां दर्शन दिलेलें आतां नित्यानंद प्रभू तांगेलें प्रत्यक्ष जावन तांगेलें दर्शन जाता नवद्वीपांत आनी नवद्वीपांत हांकां पळयल सिताकाची जीव गोस्वामीक नित्यानंद महाप्रभू इतली खुशी जाता काय तांकां पोटोवन धरतात काय आनी नित्यानंद महाप्रभू स्वयं तांगेल ओटू वचून सगळ्यांची नवद्वीपा परिक्रम करयतात काय आतां तुमी कोणी मुखार मायापुरा गेल्यार एक सिस्टम आसा नवद्वीप परिक्रमा म्हळ्यार खंयची चैतन्य महाप्रभूले खंयची लील जालेले स्थान आसा पळय त्या स्थाना वचून दर्शन करून आमी वचेत कशी वृंदावन परिक्रमा म्हणटा ती तशी नवद्वीप परिक्रमा म्हणून आसा सो आमी पळय येता नित्यानंद महाप्रभून स्वयं जीव गोस्वामीक ते नवद्वीप परिक्रमा करून तांकां दाखयलेलें आसा आनी ह्यांची मुखारसून हें पुरा स्थळ आसा पळय नित्यानंद महाप्रभू जीव गोस्वामी खंय चमकली पळय चैतन्य महाप्रभू खंय लील जालेली ह्यांची पुरा लुप्त जावन आशिल्लें स्थान भक्ती विनोद ठाकुरान आपास ते रिडिस्कवर करून तांणी ते नवद्वीप परिक्रमा रिइस्टॅब्लिश केलें म्हळ्यार ते आपास ते सूर जावत आशिल्लें ते लुप्त आशिल्लें स्थान सो आयच्या दिवसांत आमगेल रियली व्हड भाग्य आसा की तांगेल दोग जनांक आविर्भाव दिवसाचो आमकां देवाल नामस्मरण करून भजन करून तांगेल कथा आयकूच तसलें भाग्य दिलां हें खंडितच कशें की एक सुकृती आमगेल पुराजनाली की हें जीव गोस्वामी भक्ती विनोद ठाकूर तांगेल आविर्भाव दिवसाची आमी तांगेल कथा आयकता आसा ती आनी तांणी सांगिल्लें भजन सिंग करता आसा ती म्हूण आमी सांगयता सो तांणी परमिशन घेवन मुखारसून वता ती की तांणी लेखता ती की जीव गोस्वामी आतां आमी नित्यानंद महाप्रभू दर्शन जाल्लें आतां हांव चैतन्य महाप्रभू दर्शन करचें पुरी वचकी म्हूण तांगेल मन येता आनी तांणी परमिशन नेम घेतात तांणी लेखलें नित्यानंद प्रभू सांगतले जायत रे जीव गोस्वामी तूं वचेत आतां मेगेल हांगा आयिल्लो नवद्वीपांत तूं आतां तूं पुरी वच म्हूण पुरी म्हळ्यार त्या दिवस त्या थंय गेल्यार एक 7-8 दिवस चमकून वचूं दिसता मात नित्यानंद महाप्रभू एक विंगड डिसिजन दिता ती
अशी सांगनात की पुरी वस म्हणून तांणी सांगतात की ना तूं वृंदावना वचुका थंय रूप गोस्वामीनी सनातन गोस्वामी ऑलरेडी आसा ती आणि थंय तूं तांगेल सारस्वत जावन त्या परिवारा जावन हे भक्तीचे वंश अंत येईल असं तांणी कसं की कार्य करता आसा ती ते भारी महत्वा कार्य तूं विंगड खंय नाही थंय वचून तांगेल कसं इन्स्ट्रक्शन्स आसा तांणी कसं आज्ञा दिता ती त्या कर का म्हळ्यार एक प्रकार तांणी नित्यानंद महाप्रभू सांगता ती की चैतन्य महाप्रभू दर्शना की ना इम्पॉर्टंट तांगेल मन अंत कसं त्या कोरका म्हणून सो आम्ही मस्त टाइम एक पंत आसता आमगेल जिवनांतू की आमकां ओके दर्शन जायनी और आमगेल गुरु उल्या ओट्टू आमकां राबू जायना आमगेल दर्शन जायना जाल्यार नित्यानंद महाप्रभू एग्जाम्पलान दाखयता ती की प्रत्यक्ष जावन दर्शन इम्पॉर्टंट नाही ते गुरुल्या देवाल मन अंत कसं आज्ञा आसा त्या आमी करचें आनीक मोर इम्पॉर्टंट म्हणून ताजेन देवा चड संतुश्टी जाता म्हणून नित्यानंद प्रभू महाप्रभू आमकां दाखोवन दिता आसा ती म्हणून आमी पळयत आनी मुखार सोडून थंय वच्चे पशी फुडें तांकां अशी सांगता ती की भक्तीचें बीज तुगेलें मानतान घालेलें आसा म्हळ्यार रूप गोस्वामीनी सनातन गोस्वामीन तें तूं तें झाड व्हड कोर न्हू ताचें फल पुरा कडेन वांटुका आनी तुगेलें कोण मानत आसा ती तांगेलें लेगसी म्हळ्यार तांणी कसं सूर केला तांणी तूं मुखार सोडून वचुका आणि तू सिद्धांत शिरोमणी जावका म्हणून नित्यानंद महाप्रभू तांकां सांगता ती म्हळ्यार एक्सपर्ट इन एक्सप्लेनिंग द फिलॉसॉफी पुरा रितीर एक्सप्लेन करता म्हणून आणि तांणी सांगिल्लें लेखारी तुम्ही पळयत तांणी 4 लक्ष श्लोक बरयलेलो आसा जीव गोस्वामी साधारण न्ही आमकां 100 श्लोक वाजूच्या कितले कश्ट जाता आमकां तसं तांणी 4 लक्ष श्लोक बरयला जीव गोस्वामीन हें इमॅजिन करचें जेन्ना हें आमगेल कल्पना शक्तीच भायर अशें तांणी कशी केलेलें म्हणून तसल तें व्यक्तित्व जीव गोस्वामीन आनी थंय वची पशी फुडें तांकां त्या व्याकरणाचें सिद्धी प्राप्त करचे खातीर तांणी काशी वतात बनारसांत म्हळ्यार त्या टायमार व्याकरण वेदांत शिकचे खातीर मोस्ट इम्पॉर्टंट सगळे भारत वर्षांत बनारस आशिल्लें काशी पुरा सगळे भारत भूमीचे पुरा पंडित विद्वान पुरा काशीन तेत्ता आशिल्लीं शिकचे खातीर आनी त्या 16-17 वर्सांच्या प्रायेरी श्री जीव गोस्वामी तांणी वता ती आनी थंय तांणी मधुसूदन वाचस्पती म्हणून तांगेलें तांकां गुरु म्हणून तांगेले अंडर शिकता ती मधुसूदन वाचस्पती सार्वभौम भट्टाचार्य शिश्य आशिल्ली ती तुम्ही तें चैतन्य महाप्रभू तें लीला आयकून अशें पुरो की तांणी कशी सार्वभौम भट्टाचार्य तांकां तांणी तांगेले ओट्टू उलोवन कशी तांणी व्हड तांगेलें तें अद्वैत फिलॉसॉफी आशिल्लें जाल्यार तांणी तांकां भक्तीन तूं कन्वर्ट करता ती म्हळ्यार एक प्रकारारी सार्वभौम भट्टाचार्य तांगेले पांडित्य वय जाल्यार तें भक्तीच व्हड म्हणून तांकां कन्विन्स जाता चैतन्य महाप्रभू तांगेले शिष्य मधुसूदन वाचस्पती आशिल्ले आनी तांगेले अंडर जीव गोस्वामी करता ती आनी कुडले तांणी मधुसूदन वाचस्पतीले फेवरेट स्टुडंट जाता ती आनी 2 वर्स भितर पुरा शिकून काडटा ती म्हणून सांगिल्लें आसा पुरा तांणी शिकचें आशिल्लें नॉर्मली कोणाक 20 years 15 वर्स 20 वर्स 25 वर्स लागता आशिल्लें जीव गोस्वामी ते पुरा ग्रंथ 2 वर्स भितर शिकून काडटात ते म्हळ्यार तांगेले टॅलेंट तांगेले विद्या आमी पळयत आनी तांणी त्या टायमारीची एट द एज ऑफ 19 years काशीन तूं पुरा पशी रिस्पेक्टेड पंडित जाता ती जीव गोस्वामी 2 वर्स भितर शिकून काडूय अशी जाता तांगेली सिच्युएशन की काशीन तशी पुरा पंडित आसत पळय जीव गोस्वामी येतात की कसं शिकचे डाऊट क्लियर करचे खातीर आनी तांणी हें केन्ना अचीव केलें 2 वर्स भितर तांणी हें पुरा अचीव केलें आमी इमॅजिन करूं येता आज ही बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीन तूं एक सगळे डिपार्टमेंट जीव गोस्वामी नांवार आसा डिपार्टमेंट ऑफ जीव गोस्वामी म्हणून बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीन तसं तांगेल स्कॉलरशिपा खातीर तांणी बरयलेले ग्रंथ सो आमी पळयत की तांगेलें प्रभाव कितलें आशिल्लें त्या टायमाचे हें यू कॅन हें इमॅजिन करूं येता हें खंयची इश्यू आसतना अबाउट 1528 आसा हें इयर त्या टायमार तांगेले ते विद्वान जावन आशिल्ले खातीर तांकां 19 years एजारी म्हळ्यार 19 years एजारी नॉर्मली कोणी शिकता आसता ती जाल्यार तांगेले अंडर त्या टायमाच काशीच पंडित तांकां तांगेले निमगुचे येता आशिल्ले की जीव गोस्वामी की हें कसं न्ही म्हणून एक्सप्लेन करया ती म्हणून सो न्याय वेदांत आनी हें पुरा मास्टर करता ती आनी हें मास्टर कोण जातरी तांणी मुखार सोडून वृंदावना वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा चैतन्य महाप्रभू
1534 ते आशिल्ली ती हे भुमेरी जाल्यार आनी तांणी वृंदावना पावली ती 1530 जीव गोस्वामी जाल्यार तांणी प्रयास करनी की हांव चैतन्य महाप्रभू दर्शन घेवपाक म्हणून कसले की नित्यानंद महाप्रभून सांगिल्लें न्हय की गुरु आज्ञा इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन दर्शनाक ना ताका ते चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आज्ञा प्रमाणाची तांणी रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामीले असिस्ट करता आशिल्लीं ती म्हूण सांगिल्लें आसा थंय पावले सिता रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामीक तागेले बाच्चा पळोवन इतली खुशी जाता की म्हळ्यार मस्त वर्स नंतर पळयलें न्हय आणि रूप गोस्वामी स्वयं तांकां जीव गोस्वामी वृंदावन भोंवडयतात के परिक्रमा करून आणि पुरा जन कोण कोण त्या व्हड वैष्णव आशिल्लीं पळय त्या टायमार तांणी रूप गोस्वामी सांगता आशिल्लीं की हो मेगेल बच्चो हाका आशीर्वाद दियात तुमी आनी भक्तींत मुखारसून वचूं का म्हणून तशें व्हड भक्ताले रूप गोस्वामी तांकां पुरा जना इंट्रोड्यूस करून तांगेले आशीर्वाद घेवच तशी करतात आशिल्लीं की आणि त्या टायमार तर मस्त रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी टायमार मस्त सकड जन आशिल्लीं ती वृंदावनांत तांणी रूप गोस्वामी तांकां पुरा कडेन व्हरून तांगेले आशीर्वाद घेवच तशी करता ती म्हूण सांगिल्लें सो तांणी सगळे ब्रज मंडलांत पुरा जनाल फेवरेट जातात के फॉर 6 रिजन्स ते कसन 6 रिजन्स ते आमी भोग आरती आनी मुखार सगळे प्रोग्राम आसा ताजे नंतर आयकुया सो जीव गोस्वामी आतां आमी कथांत हांगा पावलीं ती की तांणी आतां वृंदावनांत आयलीं ती तांगेले मानत आशिल्लो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तांकां असिस्ट करच्याक तांणी आयलीं ती आमी पळयलेलें की तांणी गुरुकुलांत आशिल्ले तेन्ना तांणी तांगेले फर्स्ट स्टुडंट जालीं गुरुकुलांत काशीन तूं मधुसूदन वाचस्पती शिक्षा आयलीं ती सगळे काशीन तांणी नंबर 1 जाल्लीं ती म्हळ्यार तांणी कितले टॅलेंटेड आशिल्ले आमी पळयता आनी आतां तांणी वृंदावना येवन पावलीं ती आनी वृंदावनांत आतां कसन करता ती आनी सगळ्या व्रज मंडलांत त्या टायम आशिल्लीं ती तांणी पुरा जनाल फेवरेट जातात ते कशी फेवरेट जाता ती आनी कसन ते 6 रिजन्स आशिल्ले ते आमी मुखारसून पळोवया आतां आमी भजन संध्याचे आमगेले कार्यक्रम आतां मुखारसून वचा आतां भारी एक चंद सॅरेमनी आसा हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभू तांणी आतां जॉइन केलेलें आसा आमकां हे सेशनांत आमी तांकां वेलकम करता ती राधाकुंड प्रभू थँक्यू धन्यवाद प्रभू तुमगेले प्रेरणान हे प्रोग्राम जाल्लें आसा आनी भारी चंदायर चलता आसा सो राधाकुंड प्रभून आतां आमी भोग आरतीचें हें करतात आतां आमी पळय येता दर्शन माधव चरण प्रभू तुमी स्क्रीनार पळयल्यार माधव चरण प्रभून तांगेलें ऑल्टराज दर्शन दिलेलें आसा पुरा जनान कोण कोणालें ऑल्टराज दर्शन आमी पळय येता आतां आमी पुरा ऑफरिंग्स हें भोग आरतीचें भजन सिंग करतना आमी मुरलीधर प्रभू वय न्हू पुरा जनान ऑफरिंग्स दाखयतलीं तेन्ना भोग आरती सिंग करच न्हू प्रभुजी मेन जेवण आमी माधवचरण प्रभूला ऑल्टर दाखयता आसाची ओके प्रभुजी आणि प्रसाद ऑफर करून जाताची आमी बाकी ऑल्टर्स दाखयताची ओके प्रभुजी ओके ओके आतां राधाकुंड प्रभूला रिक्वेस्ट करची की भोग आरती सिंग करचे का राधाकुंड प्रभुजी म्हणल्यार फर्स्ट माधवचरण प्रभून सेट करची आणि सेट करून ऑफरिंग सेट दाखयताची तांणी भोग आरती ओके ओके प्रभू सेट झालाय सर्व मदत वो ऑफरिंग शोर करायची ऑफरिंग शोर करून ऑफरिंग झाले मागीर आम्ही भोग आरती म्हणतात हाँ हाँ ओके प्रभुजी ऑफरिंग अलाउ चढ़ना है आता बाय ऑफरिंग शोर करायची ओके तो हें एक रियली एक सायन्स हें विज्ञान हें ऑफरिंगाचें भक्ती वय जाल्यार एक सायन्स वय आनी तूं कशें म्हणल्यार आमी हें देवाल खातीर प्रितीन भोग केन्ना ऑफर करतात पळय तेन्ना आमगेली प्रिती ते इन्ग्रेडियंट आसता आतां आमी एक पंता पळयता देवाल खातीर हें भोग दवरलें तशी आसमू कांय चेंजीस आसले देवान कांय म्हळ्यार फिजिकली खाल्लेलें दिसता न्ही आमकां देवाल येद्रा दवरला न्हू ना देर इज अ चेंज वीच हॅपन्स कसन जाता म्हळ्यार आमी केन्ना प्रितीन भक्तीन कसन आमगेले ऑफरिंग्स देवाल मुखारसून देवाल पिक्चर येद्रा की विग्रह येद्रा दवरता ती तांतोशी प्रीती देव ग्रहण करता खंय आनी त्या प्रीती ग्रहण करून कसन रिप्लेस करता देव तागेल कृपा ताजे भितर घालता खंय सो आमी देवा खातीर प्रीती तें हांतू दवरल्यार देव तागेल कृपा करता सो आमी त्या भोगा केन्ना आमी ऑफर कोण जाता आमी स्विकार करता ती देवाल कृपाच पात्र जाता ती म्हूण खंडीत
कशी एक पण एक स्मॉल एक्झाम्पल दिता आता पक्कने कोणी आमगेल रिलेटिव्ह आल घडकड वतात जाल्यार आमगेल घडकड दुकान आमी कसं एक उंड जावन घेवन वचचे पुरत न्हू भायर डब्याक घालून आणि ताका तो डब्बो व्हरून दिता ती तेन्ना ते डब्बो व्हरून दिल सिता आमी सांजवाळ आपास येताना ते कोणाल घडकड चमकल न्ही पडल्यार तांनी आपास कसं की डब्याक घालून दिता ते की ह्या ना हे आम्ही केले तुम्ही घेऊन वचू का डब्बो खाली वरून नजे म्हणून कसं की डब्याक घालून दिता ते आता कोणी पळयल्यार कोणी थर्ड पर्सनान पळयल्यार अशी दिसचे पुरो की कसं एक स्टीला डब्बो घेऊन गेलो स्टीला डब्बो आपास हाडलो व्हॉट इज द चेंज ना मग त्या पर्सनाक गोत तसं की सकाळ वताना उंड घेऊन चमकेलेले आणि सांजवाळ जाताना विंगड कसं की पदार्थाचे भितर घेऊन आपास आयली ती गडकड तशींची साधारण दोळ्यांनी आमकां दिसच ना जाल्यार भोग आमी केन्ना प्रितीन ऑफरिंग करतात पळय ते स्टीला डब्या भितर असल्या मणकेची भायल्यान दिसना जाल्यार आमगेली प्रिती वता देवाले आणि देवाल कृपा आमगेले रिटर्न जाता साधारण व्यक्तीन सो त्या प्रकारार ही भावना ना आमी हे भोगार्थी सिंकोरचे हाची मस्त सकट भक्ताना विंगड सकट पुरा देवाल प्रीती खातीर विंगड सकट कोण सांगील असं ते ऑफरिंग जाता तांणी करता आसतना पुरा जेन्ना वय वय पुरा जेन्ना विंगड ऑफरिंग्स केलेले आसा हाजी राधाकुंड प्रभू तुम्ही कंटिन्यू करतात की सगळ्यात आचमन केले मानतात आता ऑफर कंप्लीट जाल सता मी सुरू ओके करतात प्रभूजी ओके प्रभूजी सो त्या एक व्हड एक विषय आणि हे आम्ही एक प्रॅक्टिस केल्यार एक व्हड विषय कसं की ते आम्ही एबीसीडी म्हणतात पळय भक्तींत प्रोग्रेस करचे एबीसीडी वैष्णवाल संघ वैष्णवान बरयलेले ग्रंथ वाजूचे नामस्मरण कर चॅन्टिंग आणि थर्ड डी म्हळ्यार ते डायट सो हे आमगेले लायफस्टायलाचे एक पार्ट केल्यार पळय की कसाने आमी ग्रहण करचे ते देवाक ऑफर करून ते देवाल प्रितीच पात्र जावचे म्हणतात पळय तेन्ना टर्बो चार्ज जावे आमगे लायफस्टायल म्हळ्यार एक प्रकार जी आमी देवाल कृपाचे पात्र जावन आमी केदन्याची स्वीकार करूत देवाल प्रसाद मस्त डिवोटीजांना जी मस्त प्रिपरेशन केलेलं आसा आयची फंक्शना खातीर आणि हे एक चांद एक आमी एक्सपिरियन्स करूयात हाजी ऑनलायनच आयची व्हड दिवस हाजी वामन द्वादशी महामहोत्सव तशींची जीव गोस्वामीला आविर्भाव महोत्सव तशींची भक्ती विनोद ठाकूर तसं हाजी हे व्हड महामहोत्सव दिवस आम्ही पुराजन ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಭಜನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತೂ भाग घेतील माझं कारण तू गायत्री करतास जी ओके जाल प्रभू जाल ओके भज भक्त वत्सल श्री गौरा हरी श्री गौरा हरि कही गोष्ठ बिहारी नंद जशोमति चित्तहारी बेला होल दामोदर ऐसे खाना भोग मंदिर बोसे करे भोजन नंदेर देश बैसी गिरिवर धारी बलदेव सह सखा बैसे सारी सारी शुक्त शाकादी भाजी नालिता कुष्मांड डाली डालना दुग्ध तुम्बी दधी मोचा कंड मुद्ग बोरा माशा बोरा रोटी का घृतान्न शस्कुली पिष्टक क्षीर पुली पायस अन्न कर्पूर अमृत केली रंग क्षीर सार अमृत रसाल आम्ल द्वादश प्रकार लुची चिनी सार पुरी लड्डू रसाबली भोजन करेन कृष्ण होय कुतूहली राधिकार पक्क अन्न विविध व्यंजन परम आनंद कृष्ण कोरेन भोजन
छल्ले बल्ले लड्डू खाए श्री मधु मंगल, बगल बजाए और जय हरि बोल। राधिका वे गण हेरी नया मेरा कौन, तृप्त होए खाए कृष्ण जशोदा भवाने, भोजानंते प्रिय कृष्ण सुभाषित बारी, सब मुख प्रफल हो सारी सारी, हस्त मुख प्रफलिय जत कथा गाने, आनंद विश्राम कर बल देव श्राने, जांबूल रसाल आणि तांबूल मसाला, तासे कृष्णचंद्र सुखे निद्रा गेला, दिशालाथ सुखी पुच्छ चामर बेलाय, अपूर्व सयाय कृष्ण सुखे निद्रा जाय, जशोमती आज्ञा पे धनिष्ठ अनीत, श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे होय प्रीत, ललित आदि सखी गण अवशेष पाय, मन मन सुख राधा कृष्ण गुण गाय, हरि लीला एक मात्र जहार प्रमोद, भोगारती गाय ठाकुर भक्ति विनोद, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोई गोस्त बिहारी, नंद यशोमति चित्तहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय। हरे कृष्णा. हे भोगारती आम्ही इतली सुंदर हे राधाकृष्ण प्रभून सांगितलें. हे आम्ही गीतावळी दाखोवनूची भक्ती विनोद ठाकुरान त्यांनी रचन केलेलें आणि हातू भारी चंद डिस्क्रिप्शन आसा. आम्ही नेक्स्ट टाइम केन्ना एक पंत पळयता कशी कृष्ण आणि तागे पुरा फ्रेंड्स ಒಟ್ಟು मेळ्ळू पुरा जन ಒಟ್ಟು मेळून बैसून विंगड विंगड व्यंजन कशी खातात आणि देवा कशी खुशी जाता म्हणून या भोगारतीन तू वर्णन केलेलं आसा. तशींची आता मी स्क्रीनर पळयता कशी की विंगड विंगड पुरो आयटम केलेले भोगाचे त्यांनी दाखयता आसता ती मधुपती गोपीनाथ प्रभू तुम्ही पळयता विंगड विंगड आयटम्स केलेले पुरो आयटम्स रीड केल्यार ताका एक 10 मिनिट लागचे पुरो तितले पुरो आयटम्स जाल्लेले आसा. आणि तांतू स्पेसिफिकली पळयता मस्सकड राधाराणी जावन प्रिय जावन आशिल्ले वस्तू अशी माधव चरण प्रभू ते अरबी भाजी केलेले असते ते राधाराणी प्रिय काय ते स्पेशल ऑफरिंग. सो मस्त सकट भक्तजनांना जी भाग घेवन राधिका भाव हांनी पुरा केलेले ते लिस्ट पुरा पळयता. पुरा जनांन मस्त मेळ्ळो मस्त मस्त सकट आयटम केलेले आसता. आमी देवाले प्रार्थना ह्यांची करचें आमी कसं आमगेले सांड रुपार आमी कसं की एक सेवा करचे आसता भाग्य आसता त्या पुरा देवान स्वीकार करून आमकां देवाल कृपा जावका म्हूण पळयता. आमी स्क्रीन जरात पळयता पुरा पुरा ऑफरिंग्साचे लिस्टय पळयत आनी कसं कसं ऑफरिंग जालें. हरे कृष्ण. आता देवाले मुखारी दर्शन जाताना हरग्रीस अमला माताजी त्यांनी गौर आरती करची आसा. हे पुरा दर्शन तरी भोगाचे ऑफरिंग्स पळोवन जाता. पुरा पुरा विंगड आयटम्स दाखयता आसा ती आज ऑफरिंग जाल्लेले. मुरलीधर शरण प्रभुल गडकर कसं केलें पण त्यांनी लिस्ट बरयला पुरा स्क्रीनर पळयत तुम्ही. राधाकुंड प्रभू ऋषिकेशात देखून पुरा पळोवन विश करताच दिसता की तांणी केन्ना
पुरो आयटम म्हणला केन्ना गडकड केन्ना पळयता ती म्हणटा केन्ना अशी कॉमेंट करता. श्री गौर हरी की जय. जय. आणि ते गौर आरती आम्ही आता मुखार सिंग करचे आसा त्यावेळी कशी ताजी एक कथा अशी आसा की आम्ही त्यावेळी सांगिल्लें की कशी भक्ती विनोद ठाकुरान आसतना ते चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थान लुप्त जाल्लो आसा. जन्मस्थान लुप्त जाल्लें आनी तांगेले घराच बाल्कनी वयर बैसून तांकां तें स्थान दिसता आनी त्या स्थानान तूं चैतन्य महाप्रभून त्या सिंहासनान बैसून तांकां तें दर्शन दिवचें आसा. सो तांणी तांकां स्वयं तांगेले दोळ्यान भक्ती विनोद ठाकुरान कसन तें दर्शन घेतलें पण त्या जन्मस्थानार त्या तांणी भजना रुपार सांगचें आसा आनी त्याची गौर आरती. त्या गौर आरती तूं आमी पळय येता की तांणी वर्णन दिता ती की कशी ब्रह्मू देव पुरा जन मेळून चैतन्य महाप्रभूक देव म्हणून कृष्णालावची अवतार म्हणून कृष्ण राधा कृष्ण नाही अन्य तांगेलो अवतार म्हणून तांगेले खातीर आरती करचे आसतना सो ते गौर आरती म्हळ्यार ताजें वर्णन भक्ती विनोद ठाकुरान तांणी तांगेल्याची प्रत्यक्ष जावन कसन तें दर्शन घेतलें चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थानार तांगेले घडकड देखून पळयलें त्यांची तांणी बरयलें. सो तांगेले ते कितलो व्हड व्यक्तित्व महान भक्त तांणी म्हूण आमी तांचे आयच्या दिवसांत तांगेले उडगास करून तांगेले आशीर्वाद मागून घेवया. धन्य जाली आमी ह्या सगळे ऑफरिंग्स पळोवन माधव चरण प्रभू गडकड मुरलीधर शरण प्रभू गडकड रसमयी माधवी माताजी गडकड अमला भक्ती माताजी गडकड आमी ह्या पुरो ऑफरिंग्स दर्शन घेवया आनी देवालयान आजी प्रार्थना करूयात आयचे व्हड दिवसाक. मुखार सून नेक्स्ट आमकां दर्शना वळारी आतां हे भोगा ऑफरिंग जातरी आतां गौर आरती सिंग करतली अमला सीता माताजी. श्री श्री गौर निताय भगवान की जय. जय. श्री वामन द्वादशी महामहोत्सव की जय. जय. श्री भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव महोत्सव की जय. श्री जीव गोस्वामी आविर्भाव महामहोत्सव की जय. जय. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. अमला सीता माताजी तुम्ही रेडी असल्यारी तुम्ही संध्या आरती सिंग करू येता. प्रभुजी आवाज ऐकत असणार वय वय क्लियर क्लियर असणार वय. स्टार्ट करची की जय जय वय वय स्टार्ट करू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा. किब जयो जयो गोरा चांदे आरती को शोभा. किब जयो जयो गोरा चांदे आरती को शोभा. जानवी तटव जग मन लोभा
જાહ્નવી તટવને જગમન લોભા कि बदकी ने निताय जान बमे गदादर कि बदकी ने निताय जान बमे गदादर निकटे अद्वैत श्री वास छत्रधार निकटे अद्वैत श्री वास छत्रधार कि बंसी याचे गोराचान रत्न सिंहासन कि बंसी याचे गोराचान रत्न सिंहासन आरती करे न ब्रह्म आदि देवगणे आरती करे न ब्रह्म आदि देवगणे कि नर हरि आदि कोरी चामर दुलार कि बनर हरि आदि कोरी चामर दुलार संजय मुकुंद वासु घोषादि गाय संजय मुकुंद वासु घोषादि गाय कि शंका बाजे घंटा बाजे बाजे करताल कि शंका बाजे घंटा बाजे बाजे करताल माधुर मृदंग बाजे परम रसाल माधुर मृदंग बाजे परम रसाल शंका बाजे घंटा बाजे मधुर माधुर माधुर बाजे शंका बाजे घंटा बाजे मधुर माधुर माधुर बाजे कि बबऊ कोटि चंद्राजीनी वदन उज्ज्वल कि बबऊ कोटि चंद्राजीनी वदन उज्ज्वल गला दे सेवना करे जलमाला गला दे सेवना करे जलमाला
किब शिव शुक नारद प्रेमे गदागद किब शिव नारद प्रेमे गदागद भक्ति विनोदादि गौरार संपद भक्ति विनोदादि गौरार संपद कि बजयो जयो गोरा चांदे आरती कोशो जानवी तटवन जगमन लोबा जानवी तटवन जगमन लोबा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे जय कृष्णा। जय हम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री जय परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। श्री द्वारका धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री गंगमयी की जय। श्री यमुनामयी की जय। श्री भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री समवेत भक्त वृंद की जय। जय गोविंदानंदे जय। हरि बोल। हरे कृष्ण All glories to the Supreme Devotee. हरे All कृष्ण glories to the Supreme Devotee. हरे कृष्ण हरे कृष्ण All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. जय श्री गुरु हरे कृष्ण। निताय गौड हरी हरी बोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल. कितले चंद कोण आमकां देवाल दर्शन आरती भोगा पुरा पळोवचें मेळ्ळें. रियली हें हायलायटर्स आयचें भजन संध्या कार्यक्रमाचें महामहोत्सवाचें पुरा फॅमिलीज कोण इन्वॉल्व जाल्लें आसता ती तांकां पुरा जना धन्यवाद की तुमी इतले पुरा जनांना एफर्ट घालून ह्या टायमार रेडी जावन पुरा केल्लें. हर ग्रेस अमला सीता माताजी धन्यवाद की तांणी चंद्रुपार आमकां गौर आरती प्रस्तुत केल्लें. तशींची पुरा फॅमिलीज कोण भोगा प्रिपेर केलेलें तशींची आमकां देवाल दर्शन दिवस तसलें आमकां हें अद्भुत दर्शन दिवस तसलें भाग्य ह्या ऑनलायन प्रोग्रामान तूं कशें साध्य आसा म्हळ्यार मन सांगतात पळय मनशान दृढ निश्चय केल्यार कसलें साध्य आसा म्हूण हें आमी पळोवं येता की हें असल टायमार आमी ऑनलायन प्रोग्राम करून हें पुरा हें साध्य आसा देवाल्या भक्तीन तूं भाग घेवच्या खातीर म्हूण. राधाकृष्ण प्रभू वै हांणी इतलें बिझी स्केड्यूल आसत आनी ऋषिकेशान तांगेली कितली सगळे मिटिंग्स चलता आसत ती जाल्यार तांणी आमगेले खातीर टायम काडून आनी तूं तांणी भाग घेतलें आनी तांणी आमकां भोग आरती प्रस्तुत करून दिलेलें. पुरा जना धन्यवाद पुरा फॅमिलीजाक कोणान तूं भाग घेता आसा ती. नेक्स्ट स्वाती कामत हांणी विभावरी शेषाचें भजन प्रस्तुत करता आसा ती. सो आयचें भजन संध्याचें महामहोत्सवाचें प्रोग्राम कंटिन्यू जाता. मस्त सकळ भक्तजन आता भजन सिंग करता आसतलीं ती आनी तशींच आमी जीव गोस्वामी आनी वामन द्वादशीचे कथावय मध्ये मध्ये थोडे थोडे आयकता वचच्या. हांव सांगिल्लें आसा जीव गोस्वामी ते कसन 6 आशिल्लीं तांणी फेवरेट जाल्लीं ती तें आयकुया आनी आज वामन द्वादशी तूं कसन आमी लेसन्स लर्न करूं येता ताजे विशय मध्ये मध्ये आयकुया. स्वाती माताजी तुम्ही रेडी असलेली तुम्ही प्रेझेंट करूया भजन. हरे कृष्ण. विभावरी कृष्णलोक प्राणश नित्याचारी उपजीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा विभावरी कृष्णलोक प्राणश नित्याचारी उपजीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna निद्राचारी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंदा मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा हरे कृष्ण हरे कृष्णा. स्वाती माताजी धन्यवाद. चेंडूवाल नाव कसं ना? मेघेल पूत अमन अमन कामत ना हा. आणि अण्णाल कार्तिक कार्तिक कामत. ओके. भारी चंद्र भाग्यजनांतला ऐकून भाग घेतला. देव बरे करतो पुराजनाक. हा, तुम्ही एक एग्जांपल दाखयता आसती की तुमकां पळोवन विंगड चेडूं प्रेरीत जातलीं ती. धन्यवाद स्वाती माताजी. भक्ताल ब्लेसिंग्स जाय. हरे कृष्णा. खंडितच देवाल भक्तीन तू मुखारसून वचपाक एक व्हड भाग्य. आणि सान प्रायरीचे आमी कशी आता जीव गोस्वामी डिस्कस करता आसती. साहेब सान प्रायरी तांकां हाचे अभ्यास आयल्यारी तांकां ताची रुची आयल्यारी ते मुखारसून तांकां फॉलो करचें हें पुरा इजी जाता म्हूण ते खंडिताची ते आमी पळोव येता. सो आतां नेक्स्ट रीना कामत आणि रमण हरी प्रभुले सुपुत्री जावन आसा ती. तांणी आता एक भजन प्रस्तुत करता आसा ती. सो आमी जीव गोस्वामी लीला कंटिन्यू करता रावया. आता रीना कामत हांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी भजन प्रस्तुत करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय. शिक्षा दिया सबना दिया फिर चेनेचे गौर निताय. शिक्षा दिया सबना दिया फिर चेनेचे गौर निताय. मायार बोशे जाछो भेषे काछो हा बुधु बुभाय. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय. हरि बोल बोलो रे यही शिक्षा दिया. हरि बोल बोलो रे यही शिक्षा दिया. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय. कृष्ण दास ये विश्वास करले तो आर दुःख नाय. बोल बे जाबे पुलक हाबे जोर बे आँखी बोली ताय. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय. हरि बोल बोलो रे जीवा कृष्ण दास. हरि बोल बोलो रे जीवा कृष्ण दास. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय. कृष्णा बोलो संगे चलो यही मात्र भिखाचाय. सकल विनोद विपोद भक्ति विनोद बोले जाको नाम गाय. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय. हरि बोल बोलो रे राधा कृष्ण बोल. हरि बोल बोलो रे राधा कृष्ण बोल. राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाय. राधा कृष्ण बोल बोल
बोलो रे सोबाय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थँक्यू रिना माताजी. धन्यवाद तुम्ही हे भजन प्रस्तुत केले खातीर. हाची व्हड देव आसूं भक्ती विनोद ठाकूरान भजन सांगचें आनी आयकुचें आमगेलें विशेष जावन भाग्य आसा. धन्यवाद तुमकां आज भाग घेतले खातीर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. नेक्स्ट पूर्ण प्रेममयी माताजी का रेडी जावचें सांगता. तुम्ही रेडी राबया ती. आमी नेक्स्ट तुम्ही सांगतली ती. ताजे पयलीं फुडें एक विशय सांगता जीव गोस्वामी विशय की तांणी फेवरेट जावन आशिल्ली ती म्हूण सांगलें तावळी की पुरा जनान फेवरेट जाली ती कुडले आयल सिद्धाक वृंदावनात कसन तांगेलें तें गूण आशिल्लें की तांणी पुरा जनान मोगात जाली ती म्हणून आमी पळोव येता. तांगेलें अशें आशिल्लें की एक तर तांणी 19 years मात आशिल्ली 18-19 वर्सांची मात आशिल्ली ती म्हळ्यार आमकां गोत आसा की तितली यंग एजार तांणी इतलें विद्वान जावन आशिल्ली ती तें पळोवन पुरा जना भारी खुशी जाता आशिल्ली. दोन्ही म्हळ्यार तेन्ना रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी तांणी ऑलरेडी ब्रजमंडलांतू पुरा जनांक प्रिय जावन आशिल्ली ती म्हळ्यार पुरा ब्रज जनांक पळय ब्रजवासीक रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी म्हळ्यार तांकां भारी प्रिय आशिल्ली आनी हांणी तांगेले बाच्चे न्हय नेफ्यू ताका कुडले तांणी फेमस जाली अरे हांगेलो नेफ्यू तो म्हणून ताका सेकंड रिजन तें तांणी फेवरेट जाली. थर्ड रिजन म्हळ्यार कोणीय तांगेलो ओट्टू उलयता आशिल्ली इंटरॅक्ट करता आशिल्ली कुडले कळटा आशिल्ली की जीव गोस्वामी साधारण न्हय म्हणून तांणी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजंट आशिल्ली. तांणी उलयतना कळटा आशिल्लें की तांणी इतली यंग एजार कितली इंटेलिजंट आसता ती म्हणून. मात आनीक एक गूण म्हळ्यार कसं नासता नॉर्मली केन्ना इंटेलिजंट कोणी असल्या पळय ताका चिके घमंड आसता अहंकार आसता की तो इंटेलिजंट म्हणून. आमी साधारण म्हणटा ह्या जगांत पळय येता कोणी बुद्धिवान असल्यार तो चिके घमंडी आसतलो कसले की ताका गोत आसा की म्हाका मस्सकड विशय गोत आसा बाकी जना गोत ना म्हणून. जाल्यार जीव गोस्वामी बुद्धिवान जावन भारी नम्र स्वभावाची आशिल्ली ती ताजे खातीर तांकां जनाक भारी प्रिय जावन आशिल्ली ती. तिनी म्हळ्यार तांणी खंयचेच सेवांत पळय उत्साह पूर्व भाग घेता आशिल्ली. यंग एज जे आसा ती उत्साहपूर्वक भाग घेता आशिल्ली ती ताका कुडले पुरा जनाल दोळ्यान तेतात म्हणटात पळय कुडले नोटीस जाता आशिल्ली ती. आनी लास्ट म्हळ्यार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी विंगड पुरा वैष्णव त्या टायमार वृंदावनांत आशिल्ली पुरा मालगड जन तांणी केन्ना एवर रेडी आशिल्ली ती एक सांगल्यार मात पुरो तांणी सेवा खातीर रेडी आशिल्ली ती. ताका पुरा जन कोण कोण मालगड जन आशिल्ली पळय थंय वृंदावनांत त्या टायमार तांकां मनांत आशिल्लें की कसने जीव गोस्वामी सांगल्या तांणी कुडले येवन सेवाक रेडी आसतली ती म्हणून कसने सांगल्या खातीर असं हांगेले ते सगूण आशिल्लें खंयच्या निमित्तांनी इमिजिएटली कुडले स्वल्प वेळ आयल भितर वृंदावनांत तांणी पुरा जनांनी मोगाची जावन जीव गोस्वामी भक्त जाली. सो तें आयकून आतां मुखार सुया हांव पूर्ण प्रेममय माताजीक रिक्वेस्ट करता तांणी भजन सांगचें निवेदन आसून. थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गोपीना 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 मम निवेदना सुनो विषयी दुर्जना सदा कामरता किचो नाही मोरा गुणा गोपीना आमरा भरसा तुम्ही तोमार चरणे लोईनु शरण तोमारा किंकोरा आमी गोपीना हे मोने शोभी दे मोरे ना जानी भक्ति कर्मे जड़मती पोरिचे संसार घोरे गोपीना सकली तुम्हारा मायो नाही मम बाला ज्ञान सुनिर्मला स्वाधीन नाही का
गोपीनाथ नियत चरणे स्थान मागे ये पामारा कांदिया कांदिया कोरे करुणा दान गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो दुर्जन तारी ते तो मारा शकती के याचे पापीरो आरो गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारा भार जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कोयलो शोभिस्तार गोपीनाथ आम्ही के दोषी असुर सकला पैलो चरण विनोद थाकिलो गोसी गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषयी दुर्जन सदा कामरता किचो नाही मोरा गुण गोपीनाथ 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 हरे कृष्ण थँक्यू प्रभू हरे कृष्ण. धन्यवाद पूर्ण प्रेम माताजी. धन्यवाद भाग घेतलेल्या खातीर. तो आजचे आम्ही संध्या हे आयचे महोत्सवाचे भजन संध्याचे कार्यक्रम मुखार सुद्धा वचूया. नेक्स्ट हर ग्रेस अमला भक्ती माताजी हांनी आसा ती भजने खातीर. ताजे पशी फुडें एक जीव गोस्वामी कथा कंटिन्यू करता. तांणी मुखार सून म्हळ्यार जीव गोस्वामी दीक्षा घेता ती रूप गोस्वामी लेखाची तांगेले गुरु म्हणून तांकां भारी एक सान विशयार पुरा रितीर तांणी सेव करता ती पुरा तांणी सांगिल्लें तांकां पुस्तक बरोवचे हेल्प करचेक रूप गोस्वामीने कितलीगी सकट ग्रंथ बरयले नस आनी त्या पुरा रितीर तांतू ग्रंथ बरयतना हेल्प करता आशिल्लीची जीव गोस्वामी तांकां एक पंथा ते आमी ते एक ग्रंथांत आसा तांतू जीव आनी रूप गोस्वामीन बरोवचें आसा की विंगड खंयचेय आमगेल्या मनांत इच्छा असल्यार पळय ही भक्ती सोडून म्हळ्यार मुक्ती खातीर वय इच्छा असल्यार भक्तांक त्या इच्छे ती एक पिसाची मणकेची म्हणून म्हळ्यार ते सम न्ही ते मना दवरचें म्हणून एकदम स्ट्रॉंग वर्ड शब्द यूज करतात ती रूप गोस्वामी पिसाची म्हणून म्हळ्यार भूत प्रेत असतात पळय. सो भक्ता हृदयांतू विंगड खंयचेंची विशय असल्यार भक्ती सोडून त्या पिसाची मणकेची म्हणून ताकाची हांणी सांगता ती की त्या भक्ताक सांगतात तांणी की ते रूप गोस्वामीन हांणी यूज केला म्हळ्यार ते एम्फसिस करचे खातीर स्ट्रॉंग वर्ड वे एम्फसिस करचे खातीर मागीर रूप गोस्वामी कळटकी की एक्सेप्ट करचे बदला तूं तागेले आर्ग्यू केले म्हणून तांणी आर्ग्यू करनी आशिल्ली जीव गोस्वामीने अशी सांगेल तांगेले पॉयंट ऑफ व्यू जाल्यारीची ताजी खातीर तांकां भिश्टयन तांकां रूप गोस्वामीन की आमी तशी भक्ता लोट करूं नज म्हणून आनी त्या प्रकार ते भक्ती रसामृत सिंधू जत्ताना तांकां टायम लागता काय मागीर सनातन गोस्वामी निमगितात की तूं कितले टायम कसा लागता आसता म्हणून रूप गोस्वामीक भक्ती रसामृत सिंधू कंप्लीट करचें ताका तांणी सांगतात की हांव जीव गोस्वामीक ब्रेक दिला न्हय म्हळ्यार तांकां सांगून सोडलें की आतां तूं येवं नाका म्हाका कोपिल न्हय ताका म्हाका टायम लागता आसा जायत म्हणून मागीर सनातन गोस्वामीन रिक्वेस्ट केली तांकां तांणी आपास घेता ती सेवेंतू म्हळ्यार तांणी आमकां एक एग्जाम्पल दाखयता आशिल्ली इतले व्हड रितीर भक्ती असल्यार जाल्यार वैष्णव सेवा आनी वैष्णवा मध्ये रिस्पेक्ट दिवचें कितले व्हड विशय म्हणून तांणी ते नम्रता दाखोवचे खातीर आमकां ते व्हड भक्तां लिहिला आमकां मना वचच ना जाल्यार त्या प्रकारार तांणी दाखोवन दिलेलें आसा. सो आमी मुखारी जीव गोस्वामी कथा आनी कंटिन्यू करूया. आतां हांव हर ग्रेस अमला भक्ती माताजी रिक्वेस्ट करता भजन सांगच्याक. बोलो हरी बोल, बोल हरी बोल.
हरे कृष्णा शुरू करूया ना क्लियर आसा माताजी सुरू करूया थैंक यू प्रभु बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल माने आनंद बाई बोल हरि बोल माने आनंद बाई बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जन्म सुखे बोल हरि बोल जन्म सुखे बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मानव जन्म पे बाई बोल हरि बोल मानव जन्म पे बाई बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सुखे टाको दुखे टाको बोल हरि बोल सुखे टाको दुखे टाको बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल संपदे विपदे बाई बोल हरि बोल संपदे विपदे बाई बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गृह ताको वन ताको बोल हरि बोल गृह ताको वन ताको बोल हरि बोल कृष्ण रा संसार ताको बोल हरि बोल कृष्ण रा संसार ताके बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल असत्संगाचारी भाई बोल हरि बोल असत्संगाचारी भाई बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
वैष्णव चरण पोड़ी बोल हरि बोल वैष्णव चरण पोरी बोल हरि बोल वैष्णव चरण पोड़ी बोल हरि बोल वैष्णव चरण पोरी बोल हरि बोल 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 गौरा नित्यानंद बोलो गौरा नित्यानंद बोलो गौर नित्यानंद बोल गौर नित्यानंद बोल गौरा गदाधर बोलो गौरा गदाधर बोल गौर गदाधर बोल गौर गदाधर बोल गौरा अद्वैत बोलो गौरा अद्वैत बोल गौर अद्वैत बोल गौर अद्वैत बोल बोल हरि 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 बोल माने आनंद भाई बोल हरि बोल माने आनंद बाय बोल हरि बोल माने आनंद भाई बोल हरि बोल माने आनंद बाय बोल हरि बोल 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 हरे कृष्णा हरिनाम संकीर्तन की जय 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 थैंक यू सो मच प्रभु जी भजन संध्या महामहोत्सव की जय तशींची थँक्यू आम्हाला भक्ती माताजी धन्यवाद हरे कृष्ण तशींच्या हांव हर ग्रेस मथुरा माताजी रिक्वेस्ट करता रेडी रावच्या खातीर नेक्स्ट तांगेलें भजन आसा सो तशींची जीव गोस्वामीले मुखारसून पडलेल्यारी तांकां मागीर राधा दामोदर देव ते मुर्ती रूप गोस्वामी दितात पूज करच्या खातीर आनी मस्सकड मंदिर बांदूचें आसता वृंदावन रिसर्च इन्स्टिट्यूटान तो आज इथे लेटर पळय येता अकबरान दिलेलें इश्यू केलेलें लेटर जीव गोस्वामी नांव हाडटानी लेटर इश्यू केलेलें की तुमकां कितली लँड अलॉट करता आसता ती म्हण मंदिर बांदूच्या खातीर सो आमी पळय येता की एडमिनिस्ट्रेटिवली जीव गोस्वामी कशी कनेक्टेड आशिल्ली आनी तांकां त्या समयाचे पॉलिटिक्सा लेखार वयता आनी कशी मॅनेज करता आशिल्ली ती म्हूण आमी पळय येता सो सकट मस्सकट टॅलंट आसता तांगेलें सो आमी तांगेली कथा कंटिन्यू करता वचया आतां मथुरा माताजीक रिक्वेस्ट करता की तांकां भजन ऑफर करचे खातीर हरे कृष्ण माताजी अनम्यूट करका अनम्यूट करनी जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो गोरा चांद बोले कोता निद्र जावो माया पिशाचीर कोले कोता निद्र जावो माया पिशाचीर कोले जीव जागो गोरा चांद बोले बजी बोलिया ऐसे संसार बितारे भूलिया रोहिलो तुम्ही अविद्यार भारे जीव जागो गोरा चांद बोले तुम्हारे लोईते
आम्ही होईनु अवतारा आम्ही बिन बंधु आरा के आचे तुम्हारा जीव जागो जीव विद्या विद्या जीव जागो गोरा चांद बोले एनीची औषधी माया नाशी पार लागी हरी नाम महामंत्र लावो तुम्ही मागी जीव जागो गोरा चांद बोले भक्ति विनोदा प्रभु चरणे परिया से हरि नाम मंत्र लोईलो मागिया से हरि नाम मंत्र लोईलो मागिया जीव जागो गोरा चांद बोले कोता निद्र जावो माया पिशाची रखोले जीव जागो गोरा चांद बोले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद मथुरा माताजी। हे भजन येतो म्हळ्यार ह्यांची की आम्ही भायल्यान जाग येशे पुरो जाल्यार आत्मा लेवलार न्ही दोन असत आम्ही भक्ती स्वीकार करनातले ताका हे भजन तशी आसा जीव जागो म्हळ्यार देवाले ते भक्तीन तू भाग घे ती आत्मपुणी आत्म उद्धारा खातीर काम करया ती म्हूण हे भजन सांगेत। तशींची मुखार जीव गोस्वामी न 4 लक्ष श्लोक बरयले अन्य सकट ग्रंथ बरयला माधव महोत्सव गोपाल चंपू संदर्भ कितकी सकट बरयला तांणी तांगेले शिष्य श्रीनिवास आचार्य म्हूण आशिल्ले तांणी पुरा ते ग्रंथ तांकां दिलेले बंगाला वरूंक ताजी एक विंगड काणी आसा की त्या पुरा चोरी जाता मागीर अपास मेळटा सो श्रीनिवास आचार्य तांणी सगळे बंगाल देशांत त्या ग्रंथाचे प्रचार करता ती मणिपुरा आसाम आत्ताय आमी पळयल्यार पुरा थंय वैष्णव कल्चर एकदम आसानिके आसा ऑल्दो लुप्त जाताय ना कलियुगा प्रभावान जाल्यार आमी पळयत जीव गोस्वामीचे श्रीनिवास आचार्य तांणी मणिपूर आसाम त्या एरिया वचून प्रचार करतात थंय ह्या सायड श्रीनिवास आचार्य ते राजपूत किंग्स आसात पळय पुरा मानसिंग हांणी तांणी पुरा जन जीव गोस्वामी भक्त जातात म्हळ्यार तांगेले फंड्स यूज करून तांगेले ते कॅपॅसिटी यूज करून म्हणजे कितकी सकट राजस्थानान देवस्थान बांदिल्लें आसा ते डायरेक्शन आमी सांगेत की जीव गोस्वामी टायमारीची तांणी ताका सन ती प्रेरणा दिलेली ह्या पुरा रायांक सो आमी पळयत एक प्रकार सगळे एक उत्तर भारताचे कितले प्रभाव आशिल्लो जीव गोस्वामी नांव खंय मुखारसून येना तितलें जाल्यार तांणी मस्त जना प्रेरणा दिलेलें मानसिंग राय तमें केन्नाय जीव गोस्वामी डायरेक्शन घेत आशिल्लो आनी तांगेल तांणी कनेक्टेड आशिल्ली म्हणून सो आमी पळयत ईस्ट जावं वेस्ट जावं त्या पार्टाचे इंडियाचे जीव गोस्वामी तांणी तांगेल भक्तीन तांणी मस्त प्रभाव दिलेलो आसा। नेक्स्ट हिज ग्रेस सुरद माधव प्रभू आनी बोरे शुके हे भजन सांगता ती हांव तांकां रिक्वेस्ट करता तांणी मुखार सून येवचें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा की जय। बड़ सुखेर खबर गाय बड़ सुखेर खबर गाय बड़ सुखेर खबर गाय बड़ सुखेर खबर गाय सुरभि कुंजेते नामेर हाटा खुलेছে सुरभि कुंजेते नामे हाटा खुलेছে घोड़ा निताय घोड़ा निताय घोड़ा निताय घोड़ा निताय बड़ो मोजार कताताय बड़ो मोजार कताताय बड़ो मोजार कताताय बड़ो मोजार कताताय
श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हते बिकाय, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हते बिकाय। खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय। जत भक्त वृंदावासी, जत भक्त वृंदावासी, जत भक्त वृंदावासी, जत भक्त वृंदावासी। अधिकार देके नाम बेचे दरो काशी, अधिकार देके नाम बेचे दरो काशी। खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय। यदि नाम किन्बे भाई, यदि नाम किन्बे भाई, यदि नाम किन्बे भाई, यदि नाम किन्बे भाई। आमार संगे चलो महाजनेर काছে যায়, আমার संगे चलो महाजनेर काছে যায়। खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय। तुम्हें किंबे कृष्ण नाम, तुम्हें किंबे कृष्ण नाम, तुम्हें किंबे कृष्ण नाम, तुम्हें किंबे कृष्ण नाम। दस्तूरी लैबे आमी पूर्ण होबे काम, दस्तूरी लैबे आमी पूर्ण होबे काम। खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय। बड़ दयाल नित्यानंद, बड़ दयाल नित्यानंद, बड़ दयाल नित्यानंद, बड़ दयाल नित्यानंद। श्रद्धा मात्र लोये देना परम आनंद, श्रद्धा मात्र लोये देना परम आनंद। खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय। एक बार देख ले चक्षे जाल, एक बार देख ले चक्षे जाल, एक बार देख ले चक्षे जाल, एक बार देख ले चक्षे जाल। गौर बोले नीताय देने सकल संभाल, गौर बोले नीताय देना सकल संभाल। खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय। देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा, देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा, देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा, देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा। जाति धन विद्या बल ना कोरे अपेक्षा, जाति धन विद्या बल ना कोरे अपेक्षा। खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय। आमनी छड़े माया जाल, आमनी छड़े माया जाल, आमनी छड़ माया जाल, आमनी छड़ माया जाल। गृहे ताको बने थाको ना थाके जंजाल, गृहे ताको बने थाको ना थाके जंजाल। खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय। आर नहीं को कलीर बोय, आर नहीं को खलीर बोय, आर नहीं को कलीर बोय, आर नहीं को कलीर बोय। आचंडले देना नामे नित्य दोया मोल, आचंडले देने नाम नित्य दोया मोल, आचंडले देना नाम नित्य दोया मोल। खोड़ा निताय, खोड़ा निताय, खोड़ा निताय, खोड़ा निताय। भक्ति विनोद डाकी कोई, भक्ति विनोद डाकी कोई, भक्ति विनोद डाकी कोई, भक्ति विनोद डाकी कोई। नित्य चरण बिना आर नाही आशोय, नित्य चरण बिना आर नाही आशोय। खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय, खोड़ा निकाय। शीला प्रभुपाद बिना नहीं आशो, शीला
मला प्रभु बाद बिना नाही आश्रय खोडा निताय खोडा निताय खोडा निताय खोडा निताय। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। धन्यवाद श्रोत माधव प्रभू, भारी छंद भजन प्रस्तुत केलं तुम्ही. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हांव माधव शरण प्रभू का रेडी रक्षा सांगतात आणि नेक्स्ट भजन सिंग करतले. सो आम्ही जीव गोस्वामीले पळय येता की त्या टाइम तांगेले आशिल केन्ना हे भुमेरी 1520 to 1617 ते एक प्रकार आम्ही पळयत गोल्डन पिरियड आशिल्लें वैष्णव गौडीय वैष्णव खातीर. तांणी सारस्वत ब्राह्मण परिवारा देखून आशिल्लीं ती जाल्यार आमी पळय येतात आनी किस एक प्रकार ते चैतन्य महाप्रभुले गौडीय मध्व परंपरांत भाग घेवन तांणी भक्ती प्रचाराचे कार्य केलेलें आसा. सो आयची होळ दिवसांतू आमी पुराय जन श्रील जीव गोस्वामी प्रार्थना करुया की तांगेले ते महान व्यक्तित्व आसा, तांणी आमकां पुराय जनाक तांणी दाखोवन दिलेली ती वाट तांगेले त्या मनांत कसं आसा आमी करका म्हणून ते करची तसली शक्ती आनी भक्ती दिवका म्हणून श्रील जीव गोस्वामी मागून घेवया. श्रील जीव गोस्वामी आविर्भाव महामहोत्सव की जय. श्रील जीव गोस्वामी की जय. माधवचरण प्रभू तुम्ही कंटिन्यू करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभू, ऐकूच येत हरे कृष्ण. बाय बाय, क्लियर आस प्रभू. श्रीमती राधा रानी की जय। राधा भजने जदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तव कारण गेला। राधा भजने जदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तव अकारण गेला। आत परोहित सूरय नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। आत परोहित सूरय नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। राधा भजने जदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तव अकारण गेला। केवल माधव पूजय सो अज्ञानी, केवल माधव पूजय सो अज्ञानी। राधा नादर कोरोय अभिमानी, राधा नादर कोरोय अभिमानी। राधा भजने जदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तव अकारण गेला। कबनि नाही कोरो भी तांकोर संग, कबनि नाही कोरो भी तांकोर संग। जिते इच्छसि जदि ब्रज रस रंग, जिते इच्छसि जदि ब्रज रस रंग। राधा भजने जदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तव कारण गेला। राधिका दासी जदि होय अभिमाना, राधिका दासी जदि होय अभिमाना। शीघ्र ही मिलाय तब गोकुल काना, शीघ्र ही मिलाय तब गोकुल काना। राधा भजने जदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तव कारण गेला। ब्रह्म शिव नारद श्रुति नारायणी, ब्रह्म शिव नारद श्रुति नारायणी। राधिका पदरज पूजय मानी, राधिका पदरज
पूजयमानी राधा भजन जदि मति नहीं भेला कृष्ण भजन तव कारण गेला उमा रमा सत्या सची चंद्र रुक्मिणी उमा रमा सत्या सची चंद्र रुक्मिणी राधा अवतार सब आमनायवाणी राधा अवतार सब आमनायवाणी राधा भजने जदि मति नहीं भेला कृष्ण भजन तव कारण गेला हेनो राधा परिचर्या जांकर धन हेनो राधा परिचर्या जांकर धन भक्ति विनोद तार मागये चरण भक्ति विनोद तार मागये चरण राधा भजने जदि मति नहीं भेला कृष्ण भजन तव कारण गेला राधा भजने जदि मति नहीं भेला कृष्ण भजन तव कारण गेला कृष्ण भजन तव कारण गेला। श्री श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माधव शरण प्रभू, इतली सुंदर भजना खातीर धन्यवाद. हरे कृष्ण. सो आमगेले हे भजन संध्याचे महामहोत्सव कंटिन्यू जाता, मॅरेथॉन कंटिन्यू जाता आसा आनी के मस्त भक्त प्रेजेंट करता आसत तांगेले भजन. सो तुम्ही साध्य असल्यार आयकता राबया ती, कंटिन्यू कर्या ती आनी के मस्त भक्तांनी येवचे आसा. आनी आयज दिवस व्हड दिवसू आमी भक्ती विनोद ठाकुरा विशीं आमी तांगेले गुणगान केल्लें, मागीर जीव गोस्वामी विशीं गुणगान केल्लें. आनी एक व्हड विशय म्हळ्यार आजी वामन द्वादशी वय जन्म कर्मच मे दिव्यम. देवाला आयकता मात्रानची आमकां शुद्धता जाता, आमगे हृदय पवित्र जाता आनी ते हृदय पवित्र जाले खातीर आमकां आनीके सेवान तूं भाग घेवच्याक अवसर मेळटा. सो ते वामन देवाल विशय वय मध्ये मध्ये थोडे थोडे भजना मध्ये आयकता राबुया आनी कसन ते आमी शिक्षीत आसा. वामन द्वादशी देखून देवान आमकां कसन दाखोवन दिलेलें आसा आनी बली महाराजान कशी ते एक व्यवहार केलेलो आसा तांतूं आमी कसन शिकयत ते आमी भजने मध्ये मध्ये आयकता राबया. नेक्स्ट हांव श्रीमती माया नायक माताजी हांकां रिक्वेस्ट करता तांणी रेडी रावचे खातीर भजने खातीर. सो तांणी रेडी आसल्यार सो देवान सांगल्या म्हणकेची जन्म कर्मच मे दिव्यम. आतां नेक्स्ट भजन जातरी आमी वामन द्वादशीन तूं बली महाराज आनी वामन देवाली लीला ताजे विशय वय थोडे सत्संगांत आमी भाग घेवया. हरे कृष्ण. आयकता आसा की ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आयकता हय आयकता क्लियर आसा. ಈ ಭಜನ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ್ ಬರೆಯಲಿ आयच्या दिवसाक सकाळी फलदायक आणि राधाला आणि कृष्णाला वारडीक जाता म्हणून एक लायक एक भजन हाक एक जस्टिस जातल म्हणून हांव लेखता ट्राय करता म्हणून. श्री राधाया विवाह
कृष्णेन विभातम् अद्य समस्तं सफलं जातम् जननि जनकमाफलम् अपि लोकानां स्वकुलं तस्या जननि जनकमहाफलम् अपि लोकानां स्वकुलम् अपि सम्पत्कुलम् अपि लीलाकुलम् अपि सवयकुलम् अतुलम् अद्य समस्तं सकलं जातम् श्रीराधाया विवाहनम् इह या श्रीकृष्णेन विभातम् अद्य समस्तं सकलं जातम् तत्र भावकुलमपि सन्तति कुलमपि विरहणा तत्र भावकुलमपि सन्तति कुलमपि विरहणा पुनरपि सन्तति शुभा कुलमपि कुलमविरत सुख विवाहना पुनरपि सन्तति शुभकुलमपि कुलमविरत सुख विवाहनाम् अद्य समस्तं सकलं जातम् अद्य समस्तं सकलं जातम् श्रीराधाया विवाहनम् इह या श्रीकृष्णेन विभातम् श्रीराधाया विवाहनम् इह या श्रीकृष्णेन विभातम् अद्य समस्तं सकलं जातम् श्वश्रूर सुखान्वयम् अस्यागात्समसखी कीलकम् श्वश्रूर सुखान्वयम् अस्यागात्समसखी कीलकम् येनामपि परिणयि परिजातम् येनामपि परिणयि परिजातम् सचिदं कुलतिलकम् सचिदं कुलतिलकम् सचिदं कुलतिलकम् अद्य समस्तं सकलं जातम् अद्य समस्तं सकलं जातम् श्रीराधाया विवाहनम् इह या श्रीकृष्णेन विभातम् श्रीराधाया विवाहनम् इह या श्रीकृष्णेन विभातम् अद्य समस्तं सकलं जातम् राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे हरे कृष्णा. धन्यवाद श्रीमती माया नायक. माया माता जी, थँक्यू सो मच. भारी छंद आशिल्लें हें भजन. हें गोपाल चंपू दोकून हें भजन तांतू हें जीव गोस्वामीन बरयलेलें असल. मस्त सकट ग्रंथ बरयलेलें आसा तांतू देवालें वृंदावनाचे दिव्य लीला
ते विंगडकनच्या ग्रंथात ना हांतू कळटा की जीव गोस्वामी कितले व्हड भक्त आशिल्ले, तांकां देवान साक्षात जावन ते लील दाखोवन दिलेलो आसा आनी तांगेल गुरू दयेन तांणी हें पुरा दयलेलें. सो मस्त सकट आमी लीला आयकतात पळय, कृष्णाल सानपणांत आशिल्लें त्या पुरा भागवतमान न्ही ते गोपाल चंपू देखून आयकुचें. आनी ते जीव गोस्वामीक साक्षात्कार जालेले तांणी त्या गोपाल चंपूत बरयलेलें आसा, जन्म कर्मच मे दिव्य. तशींची मुखारसून हांव रिक्वेस्ट करता शिल्पा हेगडे माताजी हांणी रेडी रावच्या खातीर. तशींची आज वामन दुआदेशी तांतू एक पण तशी जाता की बली महाराज भारी सोलवून गेलो पुरा कडेन देखून. तो शुक्राचार्याला येता कसं करचें म्हणून, तांगेल गुरू नव्हतो. शुक्राचार्य तांकां सांगता की जायत विश्वजीत यज्ञ करी म्हणून. आनी विश्वजीत यज्ञ केल्यार सगळे विश्वाचे तो राय जातलो न्हू विश्वजीत यज्ञ जाल्यार. आनी शुक्राचार्याल हें की सगळे विश्वाचे रायाल गुरू जाल्यार ताका एक व्हड पोस्ट नव्हता. सकाळ ताणें ते विश्वजीत यज्ञ करचें आनी त्या प्रकारार भल महाराजान विश्वजीत यज्ञ केलें सिद्धा तें पुरा ताका कसं कसं ते प्राप्त जावका तें मेळटा. ते यज्ञ कुंडा देखून विंगड विंगड भांगरा वस्तू आयुध विंगड विंगड सकट पॉवरफुल म्हळ्यार कसं ताका बली महाराजाक एकदम शक्ती दिवची तसं ते पुरा यज्ञ कुंडा देखून भायर येता विश्वजीत यज्ञ केले सिद्धा. त्या विश्वजीत यज्ञ येयले सिद्धाक त्या संपन्न जाले सिद्धाक आतां विंगड कसं म्हळ्यार आतां स्वर्ग लोक वयता आनी प्राप्त करूं येता म्हळ्यार इंद्रा वयर वय. तशी त्या म्हळ्यार ते फुडें तांणी सोलवलेली ती त्या देवासूर संग्रामांत. आतां बली महाराजान विश्वयुद्ध तरी तो शक्तिमान जाता. मुखारसून कसं जाता आमी शिल्पा हेगडे माताजी भजन आनी सांगतात आमी कथा मुखारसून वळया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आमार जीवन सदा पापे रता, नाही को पुण्य रलेशा. आमार जीवन सदा पापे रता, नाही को पुण्य रलेशा. पारेर उद्वेग दियाचे जे को तो, पारेर उद्वेग दियाचे जे को तो, दियाचे जीवेर क्लेश. आमार जीवन सदा पापे रता, नाही को पुण्य रलेश. आमार जीवन सदा पापे रता, नाही को पुण्य रलेश. निज सुख लागी पापे नाही दोरे, दोयाही न स्वार्थ पारो. निज सुख लागी पापे नाही डोरे, दोयाही न स्वार्थ पारो. पर सुखे दुखे सदा नित्य बासी, पर सुखे दुखे सदा नित्य बासी, पर दुःख सुख तारो. आमार जीवन सदा पापे रते, नाही को पुण्य रलेश. आमार जीवन सदा पापे रता, नाही को पुण्य रलेश. आशेष कामना हृदय माझे मोरे, आशेष कामना हृदय माझे मोरे. क्रोधी दंबा परायण, मदमत सदा विषयी मोहित, मदमत सदा विषयी मोहित. हिंसा गर्वा विभूषण. आमार जीवन सदा पापे रता, नाही को पुण्य रलेश. आमार जीवन सदा पापे रता, नाही को पुण्य रलेश. निद्रालस्य हात सुकर्ये विराट, निद्रालस्य हात सुकर्ये विराट. अकार्य उद्यागी आमी, प्रतिष्ठ लागिय
प्रतिष्ठ लागिया सातया चरण लोभाहात सदा कामी अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश येनो दुर्जन सज्जन वर्जित येनो दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मन शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मन नाना दुःखे जरागर अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश भाद्र काय कोण उपाय विहीन भाद्र काय कोण उपाय विहीन ताते दीन आकिंचन भक्ती विनोद प्रभुर चरणे भक्ती विनोद प्रभुर चरणे कोरे दुःख निवेदन अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश पारेर उद्वेग दियाचे जे कोतो पारेर उद्वेग दियाचे जे कोतो दियाचे जीवेर क्लेश अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्येर लेश. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा शिल्पा माताजी, थँक्यू सो मच, धन्यवाद. भारी चंद भजन आशिल्लें. भजन संध्या आनीके मधुर जाता वता आसता, कितले आयकल्यारी देवाल न्हू कनेक्शन आनीके अंत रुची वाडून येता आसता. देवाक भारी खुशी जाता केन्ना भक्तान कसं एफर्ट घातला पळय, देव नोटीस करता. परमात्मा जावन आसा देव आनी आयकता आसता. सो आमी भजन आयकता आसा ती, भजन म्हणटा आसा ती, थोडे वेळ एफर्ट घाल्यारी देवा भारी खुशी जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी आयचे दिवस तर देवाला आशीर्वाद प्राप्त करचे महासेल आसा जी. म्हणजे नॉर्मली असतं न्हू ते एमेझॉनार हॅवी सेल म्हणून 15 ऑगस्टाक दिवाळी वेळार आनी 50% ऑफर. तशी आज ही 3 ऑकेजन आसा. जीव गोस्वामी आविर्भाव दिवस, वामन द्वादशी, भक्ती विनोद ठाकर. आज महासेल आसा आशीर्वादाचे. सो आमी तुमी खंयचे रितीर भाग घेता आसा ती, आयकता आसा ती, म्हणटा आसा ती, खंडिता हाची देवा खुशी जातले म्हणून तांतूं कांय संशय ना. हाजी नेक्स्ट आसा हिज ग्रेस राधाकृष्ण रसार्ण प्रभू, तांकां रेडी रावचे सांगता. सो हांगेले कथा मुखार सून वताना वामन देवाले त्या ऑप्युलन्स पळोवन म्हळ्यार ऐश्वर्य पळोवन इंद्रा खुशी हें जाता की इतलो पुरा शक्ती खंय दोकोन आयला गेल्या अब्बा म्हणून. म्हळ्यार तांकां कळटा की विश्वजीत यज्ञ करून ताका इंद्र कुडले बृहस्पतीले वतके ताका भंय करता. म्हळ्यार इंद्रा कुडले भंय करता. कोणी विंगड पावरफुल जाल्यार तागेले स्वर्गा वयर आशिल्ले त्या पुरा कोणी विंगड कोणी घेवन वतली की राज्य म्हणून ताका तो तागेले गुरुले वता. सो आमी फर्स्ट लेसन हें शिकयत हांतू वामन द्वादशीचे की भक्तीन हाणें बली महाराजान भक्तीन तांगेले शुक्राचार्यान सांगिल्लें म्हणके तांणी पालन केलें विश्वजीत यत्न. ताजेन पळयत आमी की गुरु आज्ञा पालन केल्यार तांतूं शक्ती आसा म्हूण तांणी दाखोवन दिलेलो आसा. यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद सांगता ती की देवाल्या गुरुला आशीर्वाद आसल्यार कोणीय आमगेले प्रोग्रेसाक
रापोचे जायना ते खंडित आमी मुखारसून वचयता म्हूण प्रभुपाद स्वामीने सांगचे आसा की कोण गुरुल आज्ञा पालन करता ते शिष्याले प्रोग्रेस खंडित जातात आणि तो कांय डाऊट ना म्हूण आणि हनुमंताने सांगचे आशिल्लें की आमी खाली एरो म्हणके म्हूण बाण मात देवाल आनी गुरुल दयेन आमी कसं युजफुल कार्य करूं तांणी आमकां चलोसून दिल्यारी म्हूण सो त्या प्रकारारी आमी वामन द्वादशीचे कथा आनी प्रारंभ मुखारसून करूया. आतां हिज ग्रेस रिक्वेस्ट करता भजन म्हणचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभू. राधाकृष्ण प्रभू. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु. सगळे असेंबल वैष्णवाक आणि वैष्णविका दंडवत प्रणाम. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोये दासे तृणपेख गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेख सकल सहने बोल दिया करो निज मने स्पृहहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेख सकल समाना करोति असकति देवनाथ जाथा जाथा तोबे तो गायबो हरि नाम सुखे अपराध होइबे हाता गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेख कबे है नो कृपा लोभिया ये जाना कृतार्था होवे नाथा सकति बुद्धिहीना अति दीना करो मोरे आत्म साधा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेख योग्यता विचारे कुछ नहीं पाए तुम्हारा करुण सारा करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न रखिबो आरा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेख गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेख हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय. श्रील जय. श्रील गुरुदेव की जय. जय सीताराम. हरे कृष्ण राधा कृष्ण प्रभु. धन्यवाद. नेक्स्ट रसमयी अर्गेश रसमयी माता जी का रिक्वेस्ट करतात आणि ओहे वैष्णव ठाकूर सिंग करतली ती. सो ताजी पशी फुडें वामन द्वादशी वामन देवाल कथा आनीक एक दोन उत्तर उलयता. सो ह्या टायमार आतां अशी जाता की बली महाराज आयलो आनी विंद्राक वयता गेले ते स्वर्गात दुखून सोडून धांवन वचका पडटा कित्याक की तो विश्वजीत जाला न्हू बली महाराज. ताचे एक कारण आसा. एक पंता फुडें इंद्रान दुर्वास मुनीन इंद्राक तो ऐरावतार बैसून येताना दुर्वास मुनीन ताका एक फुल्ला माळ काडून ताका दिवचे आसा ताका सत्कार करचे खातीर. जाल्यार इंद्र अशी एक प्रकार चुकून म्हूण येता ऐरावताले दिता तें फुल्ला माळ दवरूंक.
ऐरावत कसं करता तागे पायामध्ये घालून मस्तून सोडता ते दुर्वास मुनी म्हळ्यार गोतच न्हू एकदम कोपिश्ट असं तो सीधा श्राप दिता की तुका स्वर्गात दोकून भायर वचुका पडटलें म्हणून. सो त्या प्रकारार पळयत दुर्वास मुनी श्रापा निमित्त इंद्र चमकलो आणि आता स्वर्गान तू भली महाराज आयलो म्हणून सांगिल्लें आसा. ह्या टायमार अदिती देवता आवसू ती कश्यप मुनी तिगे गुरु वय बामूण वय तशी कश्यप मुनीला येऊन सांगता की कसं करचें तू रक्षण करका म्हणून. तेन्ना गुरून सांगल्या म्हणकेची यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो. गुरून कसं सांगचें कश्यप मुनीन अदिती कसं सांगचें की देवाल्या प्रार्थना करी म्हणून सोल्युशन तागेल तरी असं म्हणून. आमके एक पंता सांगतात पळय देवा लोट कनेक्ट जावका देवा लोट प्रार्थना करका एक भारी एक सिंपल सोल्युशन दिसता. वय देवा लोट कनेक्ट जावचें देवा लोट प्रार्थना केल्यार पुरो सोल्युशन असं. भागवतमान सांगिल्लें असं वय अकामोवा सर्व कामोवा म्हळ्यार तुमगेल मनान कसं नाही इच्छा असल्या री देवाल्या करे ती म्हणून. अदिती भगवद्गीतेन सांगचे असं 4 प्रकारा जन देवाला येतात ती म्हणून. कष्टशील जन येतात की आता अदिती कष्टार असं ह्या पंता कसले की तिगेले पुरा तिगेले चेडूवाले ते राज्य गेला न्हू आता ती कष्टार आसा न्ही ती देवाले आईल असं म्हणून खंडित. आणि ह्या पळयत की एक प्रकार आमकां गुरुजनान ह्यांचे सांगचें की आमगेली जीवनशैली कशी आसा पळय ते खंयच्या प्रकारार आमी देवा लोट कनेक्टेड जातात पळय हें सेकंड लेसन आमी पळयत. कश्यपान अदिती सांगचें की तू देवालयाक कनेक्टेड जा देवालया प्रार्थना करी तेन्ना तुगेलें कसं प्रॉब्लेम आशिल्लें तें सॉल्व जातलें म्हणून. हें सेकंड लेसन आमी आयच्या दिवसांत लर्न करीत. आतां हांव रिक्वेस्ट करता रसमयी माताजी का की तांणी तांगेलें भजन ओ हे वैष्णव ठाकूर प्रस्तुत करचें. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद. हरे कृष्ण. ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी. ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी. दिया पादा छाया शोधो हे आमाय तुम्हारा चरणा धोरी. ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी. छाया बेगा दोमी छय दोषा शोधी छय गुण देवो दासे. छाया बेगा दोमी छाया दोष शोधी छाया गुण देवो दासे. छाया साता संगा देहो हे आमारे बोशेचे संगे राशे. ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी. एकाकी आमारा नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तने. एकाकी आमारा नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तने. तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदू देहो कृष्ण नाम धरी. तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदू देहो कृष्ण नाम धरी. वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी. कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दीते पारो तुम्हारा शक्ति आछे. कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दीते पारो तुम्हारा शक्ति आछे. आमी तो गंगाला कृष्णा कृष्णा बोली दाई तव पाछे पाछे. कृष्णा कृष्णा बोली दाई तव पाछे पाछे. वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी. वैष्णव ठाकुर
दयार सागर ये दासे करुणा कोरी दिया पादा छाया शोधो हे आमाया तुम्हारा चरण दोरी तुम्हारा चरण दोरी तुम्हारा चरण दोरी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा. धन्यवाद रश्मी माताजी. भारी चंदशिंग भजन आमगेले भजन संध्याचे मॅरेथॉन कंटिन्यू जाता आसता आनी के आयची स्पेशल ओकेजन आता आमी सांगलें की देवाले आमी कसं मन आसलें मागून घेवका म्हणून पक्कने आमगेल कितें चांग नासलें आमी मागून घेतले देव दितले की ताका चैतन्य महापुरुष सांगता आमी विज्ञा म्हणून म्हळ्यार चैतन्य महापुरुष सांगता की म्हाका पुरा गोतस तुमगेल खातीर कसं चांग आसा म्हणून तुमगेल खातीर कसं चांग नातील तुम्ही मागून घेतल्यार हांव दिना तें म्हणून चैतन्य महाप्रभू गोतस की आमगेल भक्तींत प्रोग्रेस जावच्या खातीर आम कसं जावका पण त्या मात दितलो आमी कसं मागून घेतली जाल्यार देव आगोतस आमगेल खातीर कसं चांग म्हणून स्पेशली आमी केन्ना भक्ती प्रोसेस आउट कनेक्टेड जाता ती तेन्ना देव आमगे लायफ लिटरली टेक ओवर करता म्हळ्यार आमगे लायफान कसं एक सिच्युएशन येता पळय डेस्टिनी मायट मेक अ सिच्युएशन मात आमी आमगेल चॉयसान आमी डिसिजन घेता ती आनी देव आमी भक्तींत मुखारसून कसं वचका त्या प्रकारार आमगेल भाग्य निर्माण करता देव सो आमी कसं मागून घेतल्यार ददामी भुगी योगमतम देव आमकां बुद्धी दिता की कसं नेक्स्ट स्टेप कसं करता म्हणून मुखारसून वचच्या खातीर आनी आमगेल जिवनान तूं भक्त आहा न्हू त्या प्रकार दाखयता म्हणून सो आमी पळय येता की अदिती भारी एक कश्यप मुनीन सांगल्या म्हणके ती करता देवाल्या प्रार्थना कर न्हू इतले चांग रुपार प्रार्थना करता की देवान अवतार घेवका पडता म्हणून म्हळ्यार 3 टायपात शिष्य आसत ते म्हळ्यार विश्वामित्रान रामाक स्वयंवर थंय चमकल सीताक थंय सांगले की रामाक की वत्स्य राम धनुर्पश्य म्हणून म्हळ्यार थंय स्वयंवरा गेलेले तेन्ना आतां एक मनांत आशिल्लें की येता की विश्वामित्रान सांगलें रामा कशी मना येवचें साध्य आसा की म्हाका मात कसले सांगलें धनुर पळोवचें आक्काय सांगलेत मू लक्ष्मणाकय म्हाका मात कसले सांगला म्हणून तें एक टायप आसा सेकंड विश्वामित्रान सांगिल्लें तितलें कोर येत आशिल्लें रामान की तांणी कसं सांगिल्लें की वत्स्य राम धनुर्पश्य म्हणून धनुष्य पळोवन आपास यो म्हणून तांणी पळोवन आपास येत आशिल्लें जाल्यार राम म्हळ्यार कशें आसता की ताका गोत्त आसा विश्वामित्रान मनांत कसं नासता म्हणून त्या प्रकारार करता म्हळ्यार एक प्रकार शिष्य असतात पळय तांणी अशी कळतात की व्हड भक्ताले वैष्णवाल मनांत कसं नासता म्हणून सांगनातल्यार वाय कोण दाखयतात तांणी त्या प्रकारार अदितीन कश्यपान तिका हिंट मात दिलेलें की ह्या प्रकारार तूं करका म्हणून मात ती प्रार्थना वय करता आनी ती प्रार्थना केलेली मात्राणाची वामन देव अवतार घेता श्री वामन भगवान की जय तो 4 भुजाचे हातान अवतार घेवन येता आनी कुडले तागेले रूप आमी त्या वामन देवाल रूप पळयतात पळय त्या प्रकार चेंज जावन तो कुडले तागेले अवतार जाता म्हणून अशी सांगिल्लें आसा की हजारो कटल्यान सूर्य ओट्टू जाल्यार त्या प्रकारार तेज त्या वामन देवाल आशिल्लें अवतारांत आनी त्या प्रकार ते तेजस्वी ब्राह्मण जावन तो वामन देव बली महाराजान करची ते यज्ञस्थळारी ताणे प्रवेश करचे आसा आता यज्ञस्थळारी प्रवेश करतात कसं जाता पण नेक्स्ट आमी पळोवया आता आमी भारती पै माताजी रिक्वेस्ट करता ती त्या दोळते आनी तांगेलें भजन प्रस्तुत करता ती भुलिया तोमार. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. म्हाका भजन सांगची इच्छा आसा जाल्यार एक अवकाश मेळ्ळेलो आसा तशें प्रयत्न करता. बोलिया तोमारे संसारे आश्रिय पेय नानविध व्यथा तोमारे चरणे आशियाची आमी बोली बोधुकेर
कथा बोलिय तुम्हारे संसारे आशिय पेये नानविध व्यथा जननी जठरे चिला माझ कोन विषम बंधन पाशे एक बार प्रभु दिका दिय मोरे एक बार प्रभु दिखा दिय मोरे वांचिले दिन दासे वांचिले दिन दासे बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय पेये नानविध व्यथा तकोनो भावीनो जन्म पायीय कोरी भजन तव जन्म होईलो पोडी माय जाले जन्म होईलो पोडी माय जाले ना होईलो ज्ञानलभ ना होईलो ज्ञानलभ बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय पेये नानविध व्यथा आदरे रचेले स्वजने रकोले हासिय काटनु काल जननी जनक जननी स्नेहे ते बुलिया जनक जननी स्नेहे ते बुलिया संसार लागिलो बालो संसार लागिलो बालो बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय पेये नानविध व्यथा क्रमे दीन दीन बालक होईय केलिनु बालक सह आरकीचु दीने ज्ञान उपजिलो आरकीचु दीने ज्ञान उपजिलो पाटपोडी रह पाटपोडी रह बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय पेये नानविध व्यथा विद्यार गौरवे भ्रमी देश देशे धन उपर्जन कोरी स्वजन पालन कोरी एक माने स्वजन पालन कोरी एक माने बोलिनो तुम्हारे हरे बोलिनो तुम्हारे हरे बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय पेये नानविध व्यथा बाद की कोन बकती विनोद कांदिय कातर आती ना बजिया तोरे दिन मृत जेलो ना बजिया तोरे दीन मृत जेलो एकोन की हबे गती एकोन की हबे गती बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय पेये नानविध व्यथा तुम्हारे चरणे आशियाची आमी बोली भो दुखे कथा बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय पेये नानविध व्यथा हरे कृष्ण हरे कृष्णा धन्यवाद भारती प्रिय माता जी भारी सुंदर अशी भजन हरे कृष्ण सो नेक्स्ट आता वामन देव यज्ञेश स्थळार आयिल्ली सिद्धाक बली महाराज अपोलोनु भारी खुशी जातकय आनी तांकां गोतना ह्या टायमार की तो देव म्हणून जाल्यार ब्राह्मण म्हणून तांणी पादपूज करतात तेगेले आनी ते पादपूज करून ते चरणामृत देवालय माथ्यार घालून घेतात ते बली महाराज म्हळ्यार अशी सांगचे आसा
की तांणी अशी लेखतात की कोणके ब्राह्मण मेकल यज्ञ स्थळारी राईट टाइमार आयिल्लो आसा तागेले सेव करता तसं म्हाका भाग्य मेळना म्हणून भागवतामान तुवें सुंदर रुपार सांगिल्लें आसा की बली महाराजाल मनांत कसं नासता त्या टायमारी म्हणून बली महाराजाल मनांत अशें येता की शिव आसा पळय ईश्वर तो चंद्रमौली म्हळ्यार तागेले माथ्यार चंद्र आसा आनी चंद्रमौली जावन वयतो गंगा तागेले माथ्यार घेता ताका ताजे खातीर तागेलें नांव गंगाधर जाल्यार ते चंद्रमौली जावन वयतो गंगा माथ्यार घेता तशींची म्हाका कसं मेगेल व्हड भाग्य की हें ब्राह्मण चाडलालें पादपूजा करून हें उद्दां मेगेल माथ्यार हांव घेवन येत न्हय हांव शिवा म्हणकेच धन्य जाल्लो म्हणून त्या प्रकारार बली महाराज लेखतके आनी एक प्रकारार पळयलें ती वामन देवालें चरण ते गंगाची सो त्या प्रकारार आमी पळयत तसोन एक व्हड विशय हें चरणा विशय देवालो म्हूण पळयत सो आमी कंक्लुडिंग पार्टात आनी एक 2-3 विशय आसा वामन देवालें आमी कंटिन्यू करुया आमगेले भजन संध्या हांवें कंटिन्यू जाता आसा हांव राधिका भावांक रिक्वेस्ट करता नेक्स्ट भजन सांगचें हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रीला जय गोस्वामी पाद हांणी गोपाल चंपुंतू गिरी पूजे म्हूण बरयलेलें आसा रचीत केलेलें आसा ते आमी भक्तीन प्रितीन सांगचे प्रयत्न करतात हरे कृष्ण श्री गिरिराज की जय कन्हैया लाल की जय गिरि पूजेयं विहितं केन अर्चिशक्रपदम् अभयं येन गिरिपूजेयं विहितं केन पूतनिका सा निहतायेन गिरिपूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनु दळनं येन गिरिपूजेयं विहितं येन यमराजुनकरु उदकयेन श्री गिरिराज की जय कन्हैया लाल की जय गिरिपूजेयं विहितं केन वसवकासुर हननं येन गिरिपूजेयं विहितं येन व्योमाघासुर मरणं येन गिरिपूजेयं विहितं केन कालियागमनं कलितं येन गिरिपूजेयं विहितं केन करप्रलम्बक शमनं येन श्री गिरिराज की जय कन्हैया लाल की जय गिरिपूजेयं विहितं केन दवयुगमं परिपीतं येन गिरिपूजेयं विहितं केन त्रस्यति कंसा सततं
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गिरि पूज्येयं पीतं तेन अर्चिषक्रपदम् अभयं येन श्री गिरिराज की जय कन्हैया लाल की जय वामनदेव भगवान की जय हरे हरे कृष्णा. धन्यवाद. आता आम्ही ग्रँड फिनाले टुवर्ड्स वता आसती आणि 3 भजन आसा महामहोत्सवाचे आयची होड दिवसांतू. आता यज्ञेश सेलारी बली महाराजान स्वागत केलेलं असं देवालें आणि तो देव तो सान रितेर एप्रिशिएट करता. देव म्हूण गोत नाशिल्लो बली महाराजाक, जाल्यार एप्रिशिएट करता की हो सान ब्राह्मण बालक आईल असं म्हणून. म्हळ्यार हातूं थर्ड लेसन शिक्षीत कसं म्हळ्यार आमी सान विशया खातीर केन्ना कृतज्ञ जावन आसतात पळय लायफांतू, तेन्ना देव आमकां आनीक ऑपॉर्च्युनिटी दिता विंगड वस्तू करच्या खातीर म्हणून. आता पांडव जेन्ना देवाल भक्त तांणी तांकां मेळ्ळें कसं न्हय खांडव प्रस्थ मेळ्ळें, जाल्यार खांडव प्रस्थ मेळ्ळें म्हणून तांणी कंप्लेन करनी. खांडव प्रस्थ राबून ताका इंद्रप्रस्थ करून सोडलें तांणी. म्हळ्यार आमकां कृतज्ञ म्हळ्यार विंगड जन कसं आमगेल खातीर करतात पळय ताजी आमी कॉग्निसंट आसा. म्हळ्यार आमकां केन्नाय मन अंत आसता विंगड जन आमकां हेल्प करता ती. विंगड जनान हेल्प केले निमित्त आमी कसं की जिवनान मुखारसून वचचें जाता म्हणून तें कृतज्ञता भाव बली महाराज दाखयता म्हणून आमी सांगयत. आणि हें कृतज्ञता भाव आसल्यार मुखारसून येवचें हें तिन्नी लेसन म्हणून सांगयत. आतां हांव रिक्वेस्ट करता अश्विनी कामत माताजी तांगेलें भजन प्रस्तुत करचें. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जीव गोस्वामी तंगिले गोपाल चंपू तुकुनु राधा राख शशधर मुरलीकर म्हणून ट्राय करता. राधा राकश शशधर मुरलीकर राधा राकश शशधर मुरलीकर गोकुलपति कुलपाला जय जय कृष्ण हरे गोकुलपति कुलपाला जय जय कृष्ण हरे राधा बाध मोचन मुखारोचन राधा बाध मोचन मुखामोचन विदलित गोकुल काला जय जय कृष्ण हरे विदलित गोकुल काला विदलित गोकुल
कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि राधा परिकार पुण्यदाने पुण्यदा राधा परिकार पुण्यदाने पुण्यदा गोकुल रुचि सुविशाला जय जय कृष्ण हरि गोकुल रुचि सुविशाला जय जय कृष्ण हरि राधा सुकृतावशी कृतमङ्गलभृता राधा सुकृतावशी कृतमङ्गलभृता तिलकित गोकुल बाला तिलकित गोकुल बाला तिलकित गोकुल बाला जय जय कृष्ण हरि 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 राधानी जगती धर्म द पुरुषर्मदा राधा गति नति धर्म द पुरुषर्मदा हट गोकुलारी पुजाला जय जय कृष्ण हरि हट गोकुलारी पूजाला जय जय कृष्ण हरि राधा जीवन जीवन गोव्रज धान राधा जीवन जीवन गोव्रज धान गोकुल सरसी मराळ गोकुल सरसी मराळ गोकुल सरसी मराळ जय जय कृष्ण हरि 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 राधा मोदर साकार सरसी जवर राधा मोदर साकार सरसी जवर गोकुल मंडल नाल जय जय कृष्ण हरि गोकुल मंडल नाल जय जय कृष्ण हरि राधा भूषण भूषण गत दूषण राधा भूषण भूषण गत दूषण गोकुलारी दाल भूपाला गोकुलारी दाल भूपाला गोकुलारी दाल भूपाला जय जय कृष्ण हरि 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 जय कृष्ण 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 जय जय कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि
जय जय कृष्ण हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद. भारी सुंदर भजन आशिल्लें अश्विनी. भारी भारी छंद आशिल्लें. हरे कृष्णा. सो हे भजन संध्या प्रोग्रामाच्यात ग्रँड फिनाले येता आसा. आता नेक्स्ट मुरलीधर चरण प्रभू हिमसेल्फ विल सिंग अ सॉन्ग. भजन सिंग करतली तांणी. सो हे ग्रँड फिनालेचे मुरलीधर चरण प्रभू आनी तांगेल नंतर राधिका तांगेल धुव भजन सेवा करतली ती. तो हे भारी चंद आयचे दिवसाचे ग्रँड फिनाले येता आसा. तशी हांव हे बली महाराजाल कथा वय कंक्लूड करच्यारी वता आसा. सो फोर्थ लेसन म्हळ्यार आमी कशें शिकयता की तूं बली महाराज पळय इतले एम्परर ऑफ द वर्ल्ड आशिल्लो तो. सगळे पुरा तिनी लोक तागेले अंडर आशिल्ले त्या टायमार. जाल्यार तागेली इतली नम्र भावन आशिल्ली की त्या ब्राह्मण बालकाले पादपूज करून तांणी स्वीकार केले. तांकां देव म्हूण गोतना त्या टायमार. जाल्यार तांणी तो ब्राह्मण म्हूण स्वीकार केले. राधा महाराजान सांगचे आसा की बली महाराजाक कसं निमगून घेतले वामन देवान. 3 स्टेप म्हळ्यार 3 पाय ताण दवर्स दितले जाग जावको म्हूण. आमगेल भक्त जनाल खातीर 3 स्टेप कसं नासू का. राधा महाराजान सांगचे की भक्ताल संगान तशें 1 स्टेप. दोन्ही थोडे प्रसाद खावचे मेळचे आनी थोडे रात्री थोडे रेस्ट करचे जाग मेळ्ळ्यार पुरके. हे आमगेल खातीर 3 स्टेप के भक्ताल खातीर. सो त्या प्रकारार सिंपल लायफ कोर न्हू. कसं जालें की हे आयची जग अशी राबला की कितलेंय कसं असल्यार पळय एक सॅटिस्फॅक्शन ना. आता मी स्पेशली बिग सिटीजांत राबता जाल्यार भायर गेल्यार पळय येता एडवर्टायझींग. हे प्रॉडक्ट तुमगेल्या नातल्यार तुम्ही खुशी जावचे साध्य ना म्हूण. हे प्रॉडक्ट तुम्ही घेयात घडकड हाडयात हे प्रॉडक्ट. मागीर पळयात तुमगे फॅमिली कितली खुशी जाता म्हूण. तशी एक स्टेपार घेतल्यार एक एडवर्टायझींग आसा. सका आमकां सेल्फ सॅटिस्फायड जावचें ह्या टायमार आनी आयची काळांत तूं भारी कश्ट. सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन मेळचें म्हळ्यार कसं जाल्यार आनीके जावका. कोणें कार पार्क करतना खुशी जातके जाल्यार बगलेन तागेले नेबर आल कार आनीके चंद दिसल्यार मागीर ते खुशी गेली के त्या टायमार. हागेले इतलो लायक कार आसलो मेगेले ना म्हूण. म्हळ्यार खंयचे पॉयंटार सॅटिस्फॅक्शन मेळचें भारी कश्ट ह्या जगांत. जाल्यार बली महाराज दाखयता कशी वामन देवाला शरण येवन एक सेल्फ कंट्रोल आसून ह्याची भक्तीची मॅजिकल प्रोसेस की आमगेल जीवनांत कसं करता ती उज्ज वाडोवचें ताचेर पेट्रोल घालता. म्हळ्यार हें केल्यार मे बी सॅटिस्फॅक्शन जाता ना. तो उज्ज आनीके वाडता वता. आमगे लिस्ट ऑफ नीड्स नेवर एंड. जाल्यार वामन देवाल शरण येवन दाखयलां की कसं एक स्पेशल एंडिवर नाका. देवाल शरण येवन देवान सांगल्या म्हणके केल्यार पुरो देव पुरा कसं जावका आशिल्लें दिसता म्हणून. आनी मुखार बली महाराजाक देवान सुतल लोक दिवचें. ते इंद्राल स्वर्गाक ना कितले की चांग आनी थंय भायर ते सुतल लोक सिक्युरिटी गार्ड जावन देव राबतके म्हळ्यार हाजे की ना व्हड पद कोणी भक्तांक दिवचे साध्य आसवे. सो आयची वामन द्वादशींत आमी त्या भक्ताल आनी देवाल विशय कशें एक रिलेशनशीप आसता तांगेले एक संबंध आसता आनी ताजी चंदाई आमी ह्या आयच्या काळांत हें भागवतम पळोवन करूं येता. आनी हें भागवतम म्हळ्यार हें विशेश जावन आशिल्लें हें एक ग्रंथ. आतां मुखार भद्र पौर्णिमा येता आसा. हे भद्र पौर्णिमांत भागवतमाचे 12 स्कंदा बरयल्लें आसा. हे भद्र पौर्णिमा दिवसू कोण भागवतम तांगेल घडकड हाडटा और कोणाक भागवतम गिफ्ट कोण दिता तांकां देवाल पूर्ण आशीर्वाद आसा म्हूण ते भागवतमांतू बरयल्लें आसा. सो तुमगेल्या कोणाल्या भागवतम घडकड ना आसल्यार और तुम कोणाक गिफ्ट दिवका जाल्यार भद्र पौर्णिमा भारी चांग दिवसू तुमगे लोकल टेम्पलान तुमकां डिस्काउंट वय मेळचे पुरो. तुमी इन्क्वायरी कोण पळयता आमगेल्या कसं इन्फॉर्मेशन आसल्यार आमी ग्रुपार घालतात. तें म्हळ्यार असल पुरा देवाल आनी देवाले भक्ताले भारी काणी त्या भागवतम आसा. अमल पुराण त्या अमल पुराणाचे आमी ताजे प्रभुपाद स्वाम्यान इतले व्हड तें अनुवाद करून आमकां भाग्य दिलेलें आसा. आमकां तें एक्सेस मेळिल्लें आसा की आमी हें वाजूं येता म्हूण. सो ह्या 4 लेसन आमी हें पळय येता की आमकां एक सर्टन अमाउंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल आसून आमी केन्ना भक्तींत भाग घेता ती देवाल दय मेळचें तें निश्चिताची. आनी आमगेल मन अंत कसं आसा ताजे की ना 4 वांट्यान 100 वांट्यान देव दिता तें मागीर खंडीत हें आमी लिलांत पळयता. सो एट दीस टायम हांव मुरलीधर चरण प्रभू रिक्वेस्ट करता तांगेल भजन सेव करचें. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभू. धन्यवाद तुमकां. हांव प्रयत्न करता आसा भजन म्हणचे खातीर जीवा गोस्वामीले गोपाल चंपू म्हणल्यानंतर संस्कृताचे हे भजन हांव अश्विनीला नोंदण घेतलें आसलें भजन. ती म्हणटा हांव सांगलें आनी हांव म्हणटा.
जय जय माधव विदु संगीनी राधे, जय जय माधव विदु संगीनी राधे, माधव लाभ विदुत विदुर राधे, माधव लाभ विदुत विदुर राधे, माधव परिणय लसत दिवासे, माधव परिणय लसत दिवासे, माधव हृदय स्फुरद दिवासे, माधव हृदय स्फुरद दिवासे, माधव नेत्र मधुप मधुमाधवी, माधव नेत्र मधुप मधुमाधवी, माधव दयित जनगण माधवी, माधव दयित जनगण माधवी, माधव मधुकर सुख मुख कमले, माधव मधुकर सुख मुख कमले, माधव रे काकृति कमले, माधव रे काकृति कमले, माधव वक्षसि मद संवादे, माधव वक्षसि मद संवादे, माधव बाबैनी रसजित बादे, माधव बाविनी रसजित बादे, माधव मनसि रुचार सदापि, माधव मनसि रुचार सदापि, माधव वन मनो विहर सदापि, माधव वन मनो विहर सदापि, जय जय माधव विदु संगीनी राधे, जय जय माधव विदु संगीनी राधे, माधव लाभ विदुत विदुराधे, माधव लाभ विदुत विदुराधे, माधव लाभ विदुत विदुराधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद मुरलीधर शरण प्रभु। हरे कृष्ण। नेक्स्ट तांगेल दुआ राधिका भजन प्रस्तुत करतली, तेदोळते आम्ही लीलाच कंटिन्यू करूया वामन देवाला. आता ह्या टायमार शुक्राचार्य तांकां वॉर्निंग दिता ती की हो साधारण ब्राह्मण न्ही, हो विष्णू म्हण सर सांगल्या म्हण के कोर नाका, पुरा हरण जातलें हरी तो म्हण. जाल्यार बली महाराज कसं लेखन कसं लायक की तांगेले स्ट्रॉंग वॅल्यूज आशिल्ले, तांणी सान दोखून म्हळ्यार कशी होड जालेली, आनी तांगेले प्रल्हादाल वंशांत आशिल्लीं तांणी. प्रल्हादाल तसं महाल भक्ताल वंशांत आयल्यार तांणी चिकून पडतात खंडित ना. म्हळ्यार तांगेल प्रल्हादाल पूर्ण आशीर्वाद आशिल्लो बली महाराजाले. ताका आमी पळयता ती की चांग घरांत तूं चांग कुलांत तूं आयल्यार त्या जन्मा दोखून त्या चेडवांक आनी भक्तीचें भाग्य मेळटा, आनी तांणी भक्तींत मुखारसून येता ती त्या वंशांत येयले निमित्त. सो तो बली महाराज प्रल्हाद महाराजाल वंशांत येयलो आशिल्लो, आनी ताका शुक्राचार्य सांगता ती न्हय जाल्यार देवाल भक्त नवे आसो
हांव सांगिल्लें, हांव ऑलरेडी देवा सांगिल्लें आसा की 3 स्टेप्स कसन तूं दवरता दिसता आनी हांव चिटींग करना म्हणून. म्हळ्यार बली महाराज तशी सांगता शुक्राचार्याक, हांव चिटींग करना, हांव एक पंता म्हगेलें उत्तर दिलेलें आसा आनी हांव मागशी येना म्हणून. आनी सांगता की चांग काम केलेले खातीर देवाल आशिर्वादान चांगच येतलें म्हणून. म्हळ्यार शुक्राचार्यान सांगल्यार वय तो कसन देवाल खातीर भक्ती खातीर कसन सक्षम जावन आसा तांचे मुखार सून करता म्हूण आमी पळयता. आनी बली महाराज भगवतमान बरयलेलें आसा की आतां पक्कने पुरा गेल्यार देव पुरा घेवन सरतलो न्हू मेगेल्याक. म्हळ्यार शुक्राचार्य तांची वॉर्निंग दिता आशिल्लो न्हू. जाल्यार बरी महाराजालें विंगड त्या भागवतमान तशी काणी पळय तें येता ददीची शिबिरायू आनी तांगेले आंग कट्ट कांड कोण दिलेलें आसा ताजे किना होड हांव न्ही न्हू. बली महाराज सांगता देवान तीन स्टेप मात मागून घेतलेले आसा, मेगेल किना होड भक्त जावन आशिल्लो आसा. देवान म्हाका कसं की सेव करचो असो भाग्य दिला म्हूण बली महाराजान पूर्ण रुपार शरण येता म्हूण सांगितलं. सो लास्ट टायम मागीर हें कंक्लूड करुया. आतां राधिका रुकून आमी भजन आयकुया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः. कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः. जीवने न धने राधा कृष्णा गतिर्मम. जीवने न धने नित्यम् राधा कृष्णा गतिर्मम. कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः. कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः. जीवने न धने नित्यम् राधा कृष्णा गतिर्मम. जीवने न धने नित्यम् राधा कृष्णा गतिर्मम. कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाय द्रविणं हरिः. कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाय द्रविणं हरिः. जीवने न धने नित्यम् राधा कृष्णा गतिर्मम. जीवने न धने नित्यम् राधा कृष्णा गतिर्मम. कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः. कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः. जीवने न धने नित्यम् राधा कृष्णा गतिर्मम. जीवने न धने नित्यम् राधा कृष्णा गतिर्मम. कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा द्रवमयो हरिः. कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरिः. जीवने न धने नित्यम्
राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने नदने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण राधा राधा स्थितो हरि कृष्ण स्थित राधा राधा स्थितो हरि जीवने नदने राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने नदने राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्त राधा राधा चित्त हरि कृष्ण चित्त राधा राधा चित्त हरि जीवने नदने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने नदने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम नीलाम्बरधर राधा पीताम्बरधरो हरि नीलाम्बरधर राधा पीताम्बरधरो हरि नीलाम्बरधर राधा पीताम्बरधरो हरि नीलाम्बरधर राधा पीताम्बरधरो हरि जीवने नदने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने नदने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वर वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वर वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वर वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वर जीवने नदने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम 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 कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममय हरि कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममय हरि जीवने नदने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम 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 जीवने नदने
राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने रतने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने रतने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने नदने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम श्रील जीव गोस्वामी की जय नाम संकीर्तन की जय शिला प्रपाद की जय हरी हरी बोल हरी हरी बोल. एकदम ग्रँड फिनाले परफॉर्मन्स आशिल्लें भजनाचें. भारी खुशी जाली, भारी चंद भजन आशिल्लें. पुरा जनाक पळोवन राधिका भारी खुशी जाली तुगेलें भजन आयकून. हरे कृष्णा. अशी केन्नाय भजन संध्यान भाग घेवन भजन म्हणटा राव, खुशी जाली आयकून. हरे कृष्णा. सो आता ह्या पॉइंटार कन्क्लूड करूया वामन देवा विशय, लीला विशय. तो विरोचनाल पुत्र जावन आशिल्लो, प्रल्हादाल नातू जावन आशिल्लो बली महाराज, ह्या पॉइंटार दोन्ही पाय दवरून जाल्ल्या देवाना तिन्ही पाय खंय दवरचो म्हूण जाग ना मू, पुरा ब्रह्मांड पुरा जाल्ल्यात खंय दवरचो. तेन्ना बली महाराज सांगता देवा मस्तिष्क मात्तेरी दवरी पाय म्हूण पिंगळ कांय नातले. सो ह्या प्रकाराचे देवाल शरण आयिल्लें वामन देवाल दृश्टांत आसा. आमी तें श्रवणम कीर्तनम विष्णू म्हणटात पळय तें भक्तीच प्रोसेस आसा, तातूंत आत्मनिवेदनम आसा. तें आत्मनिवेदन आम खातीर दृश्टांत बली महाराजूची. तागेलें पुरा सर्वस्व देवाल खातीर दिल्लें आसा आनी देवालें तागेली निर्मल प्रीती आनी तागेल्या आत्मनिवेदनाच्या भावान देव पुरा ताका कृपा दृश्टी दिवन ताका ते सुतल लोक दिता आनी तागेलो सिक्युरिटी गार्ड डोर कीपर जावन राबता. म्हळ्यार इतली खुशी जाता देवाक तागेली भक्ती पळोवन पुरा प्रकार फुल 100% मर्सी म्हणटात पळय, पुरा दया बली महाराजा खातीर दिता, तातूंत कांय डाऊट ना म्हणून. सो आतां आमी ऑलमोस्ट 4 घंटे दोखून ह्या भजन संध्या आनी कथाचे कार्यक्रम आमगेले चलता आसा. तुम्ही पुरा जन आयकून बशिल्लीं ती भारी मधुर जावन आशिल्लें प्रोग्राम. चंद चंद भजन आयकलें, देवाल विशय कथा आयकला. व्हड दिवस आमी पुरा जन ह्या भागवत पुराण प्लॅटफॉर्मार ओट्टू मेळ्ळू. कसन की आमगेली किंचित रुपार सेवा करता आसत, आमी आयकता आसत, ती भजन म्हणटा आसत, कथा खंयच्या रुपारी आयकल्यारी उलयल्यारी पळयल्यारी हें पुरा देवाल खातीर एकच ते सेवा भावान केल्यार देव खाली भक्ती मागीर आमगेले भावन मात पळयता. सो हे आयची व्हड दिवसांत आमी जीव गोस्वामी आविर्भाव दिवस, भक्ती विनोद ठाकरवाल आविर्भाव दिवस, वामन द्वादशी असल व्हड दिवसाक आमी पुरा जनान ओट्टू मेळ्ळू. आमगेले किंचित रुपार सेवा समर्पण केलेलें आसा. तातूंत कसनय आमी केलेलें, तातूंत कसनय चूक जावन आसल्यारी देवाल्या क्षमापण मागून घेता, कसनय चूक जावन आसल्यारी. आनी आयच्या दिवसाचे भारी चंद प्रोग्रामा खातीर आमी एक पंता पुरा मनान देवाक प्रार्थना करुया की मुखार सुनूय आमकां कशी देवाल भक्ती करता तसले भाग्य मेळटा. शीला भक्ती विनोद आविर्भाव महोत्सव की जय. शीला जीव गोस्वामी आविर्भाव महोत्सव की जय. श्री वामन द्वादशी महामहोत्सव की जय. हरे कृष्णा. धन्यवाद, तुम्ही पूरा जन जॉइन जाले. मुरलीधर शरण प्रभू तुमकां सन अनाउन्समेंट करोस की. हरे कृष्णा प्रभुजी, धन्यवाद तुमका. कंटिन्यूस 4 घंटो आज येत राबयसून जीव गोस्वामीला, श्रीला जीव गोस्वामीला, श्रीला भक्ती विनोद ठाकूराला आणि आमका वामन देवाला विषय ताजे मध्येंतू भजने मध्येन सांगून दिलेला आहे का. पूरा जन धन्यवाद. तुम्ही सांगितले वरी सगळ्यांक तिथली बांधवात तांकां मागीर 24 बांधवातांनी भजन म्हणलेला साजी ओट्टू मेळ्ळू. भारी एक व्हड विषय तुम्ही सांगिल्ले वरी आहे. आणि रसवती माधवी माताजीन सांगिल्लास की भगवद्गीता फॉर चिल्ड्रन नेक्स्ट सेशन सुरू जाता आसा. आता ऑलमोस्ट एंड पावचे जाल्ले. आता आमगेले बालोत्सवात सेशन नेक्स्ट 2 क्लासांत कंप्लीट जाता. ते 9 सेशनांतू मोस्ट इम्पॉर्टंट श्लोकास फ्रॉम भगवद्गीता फॉर चिल्ड्रन लॉन्च करता आसाची. ताजे लिंक आमगेले वेबसायटांत आसा म्हणून सांगिल्लें. तेंच त्या सगळ्यांक अनाउन्स करता आसा. आता मी नरसिंह प्रणाम म्हणून आयचे सेशन कांग विराम दिवया.
उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं श्रीनरसिंह जय जय नरसिंहदेव प्रह्लादेश जय पद्मा मुखा पद्मा भृंगा नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशिपो दक्षः शीलदङ्कानकालाय तो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यामि ततो नरसिंह भरे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे करकमलभरे नागा अद्भुत दलिता हिरण्यकशिपु तनुलिंगा केशवधृता नरारी रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जगन्नाथ जय प्रहलाद जय भक्त विनाश सिंधे भगवान की जय भक्त श्री प्रहलाद महाराज हरे कृष्णा. एक आमगेला रेग्युलर जावन अटेंड जावचे श्रीमती दिव्या दिवाकर कामत तांगेला अम्मा माझी देहांत जल्ला तांगेला तांगेल कतरी एक पंथा हरे कृष्णा महामंत्र संगया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. दिव्या दिवाकर कामत त्यांनी मुलकी तुकोनु तांगेला रेग्युलरली तुम्ही आणि भजन भगवद्गीता पुराण कथामृत प्रकृत असताची सांजे त्यांनी मेसेज केला. हरे कृष्ण. आणि उपास प्रस्ताव संगीलवारी रेवती प्रिया माताजी का स्पेशल थैंक्स सांगता असा त्यांनी सिंगल हैंडेडली पूरा कोऑर्डिनेट कोरनो 28 जन का 24 अंत कोऑर्डिनेट रेग्युलरली कोरनो एक वार अंतो तंगल चेंजेस पूरा अकोमोडेट कोरनो भक्ति विनोद ठाकुर आला आणि भक्ति शिला जीवा गोस्वामी तंगल लिरिक्स पूरा पोळोनो कोरनो फायनलाइज केलेला असा. तशीची ग्रेस राधिका भाव माताजीना आणि ग्रेस माधव चरण प्रभूना भोगाचे आणि आरतीच कोऑर्डिनेशन केलेला असा. तांकाय धन्यवाद सांगता असा. ऑल 24 जन काही उपास नमन करता असा. इतली लायक जाऊन तुम्ही केलेला का पूरा बांधवांक ऐकूचे येईल पूरा बांधवा तांका उपास नमस्कार धन्यवाद दिता असा. थैंक यू वेरी मच विप्रसुदामा प्रभु राधाकरण प्रभुजी लुडगास कानो उपास तनी आते स्क्रीन आर नाची जलेरी इतली लाइक कोर नमक गाइड कोरनु या सेशन सक्सेस केलेला हंगलागी प्रार्थना करता असा. डिवाइन श्रीला प्रभुपाद की वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. आज की आनंद की जय. वामन द्वादशी महोत्सव की जय. आज सेशन आम्ही विराम देता असाची. हरे कृष्ण.